हालेलुया. थँक्यू जीजस. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या बापा, ह्या आयच्या दिसा खातीर तुका अर्गानी म्हणून. जेजू क्रिस्त आमचे सोम्या, दोनी आमचे सोरवंडार. आयचो दीस आमी हो निवारता, उगडास काडटा. तुवें आमच्या खातीर कितें केलां पळय. तूं आमच्या खातीर मेलो, ते बोणकोणींत गेलो. तिसऱ्या दिसा तूं पुनर्जीवन जालो आनी पुनर्जीवन जावन तुवें आमकां दाखयलें तूं देव म्हणून. तुका अर्ग आनी महिमा. आनी पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या भितर देव आनी तुजी वाट तूं आमकां चलपाक शिकयता. जेजून जीं उतरां उलोवन दवरल्या ते आमच्या उगडासा काडटा. आनी आयज तुवें आमकां हांगर हाडल्या. हो टायम आमी फॅमिली बारी समोरपाचो. पूण जेजू, तुज्या उतराक आशेतान ती हांगर येयल्या. तुज्या उतराक तानेल्यान ती हांगर येयल्या. तेंचे फॅमिली बारी हो टायम तेणीन घालूं येतालो जेजू, पूण तुज्या बारी तो टायम ती तुका टायम दिवपाक येयला. आनी हांगुरल्यान ती खाली हात वयची ना म्हणून देवा जेजू हांव तुका अर्गानी म्हणून. कित्याक तुका तेणी विचला जेजू. आनी जेन्ना तुका विचला जेजू तेणीन आनी तुज्या बारी उलोवपाचें चिंतलां, तेन्ना तूं तेंचीशी आयच्या दिसा ह्या उतरान तुज्या उलयतलो. आनी पवित्र आत्म्या, म्हाज्या तायाचेर तुजो कंट्रोल घे. म्हाजी उतरां न्हू, पूण तुजी उतरां जावन दी. हें मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. भाव भयणांनो, आमचो भाव ब्रदर यो 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 बेनाका हांव उलयतां. हो भाव आमचो हांगर येयलो जातले म्हाका दिसता एक म्हयनो, 1.5 म्हयनो सुमार जालो तो हांगर येता. 1 म्हयनो सुमार जालो. आनी हांव आनी सिस्टर शर्मिला कितके तारखेर सिस्टर आमी गेल्ली तेज्या घरा? 6 तारखेर. मार्चाचे 6 तारखेर आमी तेज्या घरा गेल्ली. आनी भाव भयणांनो, पवित्र आत्मा आमच्या तोंडांतल्यान उलयता. जायत्या टायम आमी कितें चिंता, ना हो भाव कितें सांगून गेलो, ना भाव भयणांनो हांव हांगर उलयतां ती म्हाजी उतरां न्हू, ताका लागून हांव म्हाजो तायाचो कंट्रोल पवित्र आत्म्या उलयता. हांव सांगता म्हाजी उतरां न्हू, ती तुजी उतरां जावं न्ही. आनी ह्या भावाक आमी जेन्ना हांव आनी सिस्टर गेल्ली, आमी मागणें केल्लें तेंच्या वांगडा. देवाचें उतर तेंगेर आमी दिलें आनी तेच्या लायफान त्या दिसाच्यान चेंजीस जायत रावले. आमी सांगलेलें ताका 1 म्हयन्यान तूं तुजें बेसांव पळयतलें. एवरी मनशाक हांव 1 म्हयनोच म्हणना भाव भयणांनो. पवित्र आत्मा सांगता पळय तो टायम सांगता. 1 म्हयन्यान ताका खबर ना कशें तेज्या एकावंटान पयशे येयल्या पळय ते. तो म्हणटा केन्ना तरी आपणें LIC केल्ली, एकूच इन्स्टॉलमेंट भरलेलो, तेजे उपरांत आपणें इन्स्टॉलमेंट भरूंक नासलो. जेन्ना तो आपणाचो एकावंट चॅक करपाक गेलो, तेजी बायल ना ते मोडपाक गेल्ले, पॉलिसी मोडून गेल्ली, पॉलिसी मोडपाक गेल्ले. आनी तेजी बायल होली सॅक्रमेंटान बसलेली. आनी थंयसर तिका आवाज येता, वच आनी तुजो एकावंट चॅक कर म्हणून. आनी एकावंट जेन्ना चॅक करूंक वयता भाव भयणांनो, तांकां गरज तितके पयशे तेंच्या एकावंटान ऑलरेडी येयल्ले आसता. भाव भयणांनो, देव आमचेशीन उलयता आनी देव सांगता तितकेंच न्हू, पयशांच्याच बेसांव हांव तुमचेर घालूंक येवंक ना, हांव तुमचेर आत्म्याचेर बेसांव घालपाक येयला. आत्मीकपणान तुमचे दोळे धांपलेले आहा ते आपूण उक्ते करूंक येयला. कित्याक ऑलरेडी हांवें तुमच्या भितर घातलेलें आहा. ते तुमी कशें घेवपाचें तें तुमकां कळपाक जाय. आनी घेवपाचें म्हटल्यार एकूच वाट भाव भयणांनो, ह्या तोंड तुजें देवाच्या उतराक तुवें ओपन करपाक जाय. आनी तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर भायर येवपाक जाय.
आनी ह्या उतराक पदवी आहा कित्याक ते तुजें उतर न्हू, ते तरी देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सर. आमी भावा भयणानो हांगर जायते भाशेच्यो मिलाग्री पळयल्या. ही भयण सिस्ट आसलो ताका, पूण आनी एक कितें दुयेंस आसलें तें आमकां सांगूंक नासलें. ही सिस्टर जोनिना, सिस्टर कोरीन आनी सिस्टर शर्मिलान तेजेर मागणें केलें. तिचो सिस्ट ना जाल्लो त्या दिसा. तो तेणेन आनी दुसरो प्रॉब्लम म्हणून आसलो तोय ना जावपाचो. पूण आमकां कितें दिसता, बारीक पळय तें देव कोत्तलो ना, व्हडलें पळय देवाक सगळीं दुयेंसां एक शीक कशी आमी शीक अशें करता न्हू, तशी देवाक. खंयच्या देवाक दुयेंस ना म्हणून जायना म्हणून ना. 2022 वर्सा ज्या दिसा तो खुर्सार गेलो, हो समोरता आमी काल आमी हो समोरता कितें म्हणटा आमी ताका लेंता कोरेस्माचो काळ आमी जो समोरता, होच भावा भयणान उगडास करपाक. 2022 वर्सां आदीं देवान तुजें फारीकपण ऑलरेडी दिल्लें आहा आनी हें फारीकपण दिलां तें ह्या भावान मानून घेतलें आनी आपणाच्या एकावंटान आसलें तें ताणें काडून घेतलें. आनी आयज भावा भयणानू हेंच आमी शिकपाक येयल्या. आयकपाक येवपाक कोण देवाक भुकेला आनी तानेला पळय तोच येतलो. कोण देवाक भुकेला आनी तानेला तोच येतलो. बाकीचो इस्टर येयला पळय तसोच सेलेब्रेट करतले आनी इस्टर सेलेब्रेट करीत रावतले, पूण देवाच्या उतराची जाणवाय तांकां आसची ना. आनी आयज भावा भयणानू, आयज तुमी हांगर येयल्या आनी आयज 3 दीस हांव घरांत कडेन आसलो. मंडे थर्सडे दिसा सावन हांव घरा. गूड फ्रायडेक हांव मिसाक वचोंक ना. सॅटर्डे दीस घरा कडेन. संडे दीस हांव सकाळीं मिसाक गेलो. 3 दीस सैतान म्हाका हांगर उलोवपाचें तोंड बंद करूंक सोदता, कित्याक आयज जे सोत सांगपाचो आहा ते तुमचे दोळे ओपन करतले. आनी सैतानाक नाका आसलें हे सोत उलयलें. म्हाज्या कुडीन तेणें जोर घातलो, म्हाजें आंग मोडोन येयलें, पूण हांव म्हाजें तोंड ओपन करिना जालो. म्हाजी बायल विचारता म्हाका, कितें जालां तुका? तें पळयता कितें तरी डिफरंट आहा हेज्या भितर, पूण हांव जाणा हांव तोंड ओपन करिना. हांव तांकां कांय ना, बरो आहा म्हणटा. सैतानाची मांडणी, कित्याक तो जाणा आयज हांव कितें उलयतलो पळय. कित्याक हे 3 दीस म्हाका देव शिकयतालो. सैतानान मांडणी हाडलेली वायटा खातीर, पूण 3 दीस देवान म्हाका जायतो जाणवायेन बोल्लो आयज तूं कितें उलयतलोय पळय तेजेर. आनी भावा भयणानू, तुमी येयल्या त्या सगळ्यो व्हडल्यो मिलाग्री घेवन वयतले, कित्याक आयज हांव उलयतां तो म्हाजेशेन देव उलयलोलो आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. भावा भयणानू, सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? कोण सांगूंक शकता सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? आयज आमी इस्टर सेलेब्रेट करता आनी आमी म्हणटा ही इज रिजन. पुनर्जीवन जालां. पुनर्जीवन जालां म्हणजे सासणीक जिवीत. म्हणजे सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? म्हाका सांग भावा भयणानू, सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? कित्याक आमची नॉलेज लिमिटेड आसा. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? कोण सांगूंक शकता सासणीक जिवीत म्हणजे कितें पळय? तेणेन आपणाचो एक जबाब दिलो. रॉंग ना, तो करेक्ट आहा. आनी कोण सांगूंक शकता सासणीक जिवीत? सासणीक जिवीत एक मेलोय जाल्यार तो जिवोच उरतलो सदांकाळ. प्रेज गॉड. आनी सासणीक जिवीत भावा भयणानू, आत्मो केन्ना मरत ना. आत्मो मरत ना. सासणीक जिवीत कितें? आत्मो मरचोच ना. एक तर स्वर्गार वयतलो, एक तर इफेन्नान वयतलो. आत्मो मरचोच ना. बिकॉज स्पिरीट इज इटर्नल. इटर्नल इन हेवन, इटर्नल इन हेल. मरचोच ना. म्हणजे सासणीक जिवीत म्हणजे देव कितें म्हणटा? देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी पळोवया सासणीक जिवीत कितें पळय तें. ताका लागून हांव म्हणटा फॅनेटिक्स पळय ते हांगर येयल्या. आयज तांकां रेवलेशन जाय पळय ते हांगर येयल्या. कित्याक आमी क्रिस्तांव आनी आमकां कितें दिसता सासणीक जिवीत म्हणजे आमी मरचेच ना म्हणून. मरचेच ना अशी म्हणून तूं मरपाचो नासलो.
अशी म्हणून तूं मरपाचोच नासलो, तूं तर इफेर्नान वचपाचो नाल्यार स्वर्गार वचपाचो. डेफिनेशन सासणीक जिविताचें आयज आमी रिन्यू करुया आनी देव आपणाच्या उतरान कितें सांगता तें पळोवया. कित्याक देवाचें उतर आमी खूब टायम आमी आयकलां. प्रेज गॉड. सिस्टर जॉन 3:14-17 घे. जॉन 3:14 स्टार्ट कर. हांव तितकें म्हणसर इंग्लिशीन वाचता, तूं पळय. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Praise God. जसो मोजेसान अरण्यात सोरोप उबारलो, तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो. अशें पुताची भावात देवतल्याक सोबेस्तांक सासणीक जिवीत मेळचें म्हूण देवाची येवजण. खरेंच ताची भावात देवता ते दोन एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. Praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. भाव भयणांनो, आमी मोजेसाची गजाल जाणा. जेन्ना मोजेस ह्या धर्तेर चलतालो तेन्ना हे पोरचेक, इस्रायलाच्या पोरचेक घेवन तो वयतालो आनी इस्रायलाची पोरजां फकत रडटाली, फकत देवाच्या आड उलयताली, देवाच्यो मिलाग्री पळयताली. देव तेंच्या बारी चलतालो पूण देवाच्या आड उलयताली. आनी अशेंच जेन्ना तिडकीन देव सोरोप हे येतात आनी चापतात आनी कोण हो सोरोप चापता पळय ते मनीस मरोंक लागता, तेन्ना देव मोजेस देवा लागीं वयता आनी म्हणटा हे सोरोप चापता आनी मोता, आपणाची पोरजां मोत्ता. तेन्ना देव ताका सांगता की एक खुरी सुबार, एक लिफ्ट अप अ सर्पंट इन द विल्डरनस. एका सोरपाच्या रुपान एक इमास कर म्हणटा आनी ती थंयसर वयर कर. कोण एका पळयता पळय तो सासणीक जिवीत, तो जियेतलो, म्हणजे मरचो ना. भाव भयणांनो, कितें सांगूंक सोदतालो, अशेंच घडटलें जेन्ना जेजू त्या खुर्सार वयतलो. ओल्ड टेस्टमेंट is showing you what will happen in the New Testament. देव दाखोवन दितालो अशें घडटलें. जो कोण म्हाजेर पाती येता आनी जो कोण जेजूक पळयता त्या खुर्सार आनी ह्या जेजून ह्या खुर्सार कितें केलां तें पळयता, तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हांगर म्हणटा. आतां तांकां सोरोप ते चापताले, पूण जे लोक वचोन ते इमाजीक पळयताले भाव भयणांनो, ते जियेताले, ते मरण आसले, तांकां जिवीत मेळटालें. आनी हांगर 3:16 म्हणटा, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, दॅट हुएवर बिलीव्स इन हिम शाल नॉट पेरीश बट हॅव इटर्नल लायफ. आतां भावा भयणांनो, जेजूक कितें जाय? आपणाचो बापूय म्हणटा, आपणाच्या बापायन इतको संवसाराचो मोग केलो, इतको संवसाराचो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो, एकल्याच पुताक धाडलो की जो कोण तेजेर विश्वास दवरता ही शाल नॉट पेरीश. म्हणजे पेरीश म्हणजे कितें? सैतानाच्या राज्यान तो वयचो ना. आमी सगळीं देवा कडल्यान पयस जाल्लीं पोरजां. देव आतां तुका सांगता, म्हाज्या खुर्सार पळय, म्हाज्या पुतान कितें केलां पळय तें स्वर्गीचो बापूय म्हणटा. म्हाज्या पुतान कितें ह्या खुर्सार केलां तें पळय. ह्या खुर्सार तुजी पातकां आयल्यान तुजे दुयेंस येला, तुजे शिराब येल्या, तुजे गोरीबसाण येल्या ह्या खुर्सार. आनी ह्या खुर्सार ताणें खिळायले. आदल्या कोरारान मोजेसान सांगलें त्या इमाजीक पळय, नव्या कोरारान म्हणटा जेजूक पळय त्या खुर्सार. आनी भावा भयणांनो, हांवें ह्या आदीं म्हाज्या प्रिचिंगान म्हटलेलें आहा,
इम्पॉर्टंट उतर हांगूर म्हणटा ते पॅरीश. इटर्नल लायफ आत्म्यांक परमनंट. आत्मो देवान मारपाक करूंक ना. देवान जें रचलां तें ताणें एक पासून मारपाक करूंक ना. फकत आमच्या खातीर जें खाण केलां तें आमकां लागून केलां. पूण मनशाक तेणें केन्नाच मनशाक आत्मो घातला, जनावरांक आत्मो घालूंक ना. दे आर नॉट सो स्पिरिट्स. मॅन इज अ स्पिरीट. मॅन इज इन द लायकनेस एंड इमेज ऑफ गॉड. मनीसन आसा देवाच्या इमाजान. देवाचें उतर हांगर सांगता शूड नॉट पॅरीश. म्हणजे सैतानाच्या राज्यान वचपाक तुका तुजी वाट बंद करपाक जाय. तो म्हणटा तुजी पातकां घेता, तुजी गरीबसाण घेता, तुजे शिराप घेता, आपूण वयता. तुका डायरेक्ट हायवे हांव तयार करता, म्हाजेर विश्वास कर. हे सासणीक जिवीत आनी इतकेंच आमकां भाव भयणांनो आमकां शिकयलां. करेक्ट. पातकां आमची जेजू खुर्सार घेवन गेलो. करेक्ट टिचींग. पूण हाफ टिचींग. आनी हाफ टिचींगूच आमकां दिल्ली आहा म्हणून आमी शेळड्या भाव भयणांनो. ताका लागून आमचे मिलाग्री आमी पळयना. हांव तुका सांगता चॅलेंज करून, आयच्या दिसाक हांव तुका कितें सांगता पळय तो ह्या पवित्र आत्म्यान म्हाका 3 दीस ताका लागून घरा दवरलो. कित्याक 3 दीस म्हायशीन तो उलोवंक लागलो. आनी हांव सांगता भाव भयणांनो, आमकां इतकेंच शिकयलां की तो आमच्या पातकां खातीर येयलो, पातकां खातीर मेलो, आनी आमकां आमचो पातकाचो स्वयं काडलो आनी आपणाचो देवाचो स्वयं आमच्या भितर घातलो. करेक्ट प्रिचींग. तरी हांव सांगता एक प्रिचींग करेक्ट आहा, पूण हाफ इनकम्प्लीट. देवान जेन्ना मनशाक रचलो तेणेन कित्याक लागून रचलो हें पयलें अंडरस्टँड जावं. पयले आदामाक आनी इवेक कित्याक लागून रचलो भाव भयणांनो? आदाम आनी इवेक कित्याक लागून देवान रचलो? कोण सांगूंक शकता? आदामाक आनी इवेक देवान कित्याक लागून रचलो पळय तो? आदामाक आनी इवेक देवान कित्याक लागून रचलो? भाव भयणांनो, आपणाचो मोग दाखोवपाक, आपूण कितको मोग करता हो दाखोवपाक तेणें आदामाक आनी इवेक रचलो. हो संवसार भाव भयणांनो पयलो रचलो. खावपाचें पिवपाचें पयलें रचलें. खावपाचें पिवपाचें पयलें रचलें आनी मागीर मनशाक तेणें रचलो. म्हणजे कितें? मनशाचो इतको मोग तेणें केलो की एक दीस पासून उपाशी दवरपाचो तेजो प्लॅन नासलो. सेल्फ सफिशियंट. आनी ताका तेणें सांगलेलें देवाचो प्लॅन नासलो भाव भयणांनो मनीस मरपाचो म्हणून. आदामान तर पातक करूंक नासलें, नाल्यार भाव भयणांनो आदाम आनी ही म्हाका दिसता आयच्या दिसाक पासून चिंतीत आसपाची. सासणीक जिवीत. 2 झाडां त्या बागेन आसलीं. 2 झाडां. एक झाड जाणवायेचें आनी गूड एंड इवल. सेकंड झाड द ट्री ऑफ लायफ. ट्री ऑफ लायफ म्हणजे सासणीक जिविताचें झाड थंयसर आसलें. देवाचो प्लॅन केन्नाच नासलो आदामा आनी इवेक मरपाचो. पूण जेन्ना पातकाचो स्वयं तेंच्या भितर येयलो, देवा कडल्यान पयस जालीं, तेन्ना भाव भयणांनो आमी पळयता की देव तेंकां बागेंतली भायर घालता. कित्याक त्या झाडाचें फळ तर तेणीं खाल्लेलें, नाजाल्यार ती पातकां जियेत आसपाची. आनी देवाक मागीर कांय करूंक जावपाचें नासलें. कित्याक देवान ह्या संवसाराचेर सिस्टरीन सांगला पळय तो डोमिनियन मनशाक दिला. देवान पदवी दिला, आपणाची पदवी तो परत काडूंक शकना. काडूंक शकना न्हू, काडूंक शकता पूण काडचो ना, नाल्यार मागीर तेज्या उतराक पदवी ना. तेणेन तर आपणाचें उतर परत घेतलें. नाल्यार कित्याक साम्स 89:34 म्हणटा माय कवनंट वील आय नॉट ब्रेक, द वर्ड दॅट आय हॅव स्पोकन आय वील नॉट ऑल्टर. तेणेन तर म्हटलें आय गिव यू द डोमिनियन ऑफ द हेवन एंड अर्थ, ऑफ द अर्थ. नाजाल्यार भाव भयणांनो तेणेन दिला आनी तो आपणाचें उतर पाटी घेवचो ना. म्हणटकूच
त्या दिसा जेन्ना पातकाचो सैम आमच्या भितर येलो तेन्ना आमी देवाक पाठ केली आनी हांगोर देवा कडेन एकठांय जावपाक फॉर गॉड डीड नॉट सेंड हिज सन इन टू द वर्ल्ड टू कंडेम द वर्ल्ड बट द वर्ल्ड थ्रू हीम मायट बी सेव्ड. तेणेन आमकां साल्वसाव दिवपाक देवाक धाडलो. द साल्वेशन प्लॅन सगळ्यान इम्पॉर्टंट भावा भयणांनी हांगोर आमी जाणा जावपाक जाय पळय तें हें देवान मनशाक कित्याक रचलो. देवान मनशाक रचलो आपणा बारी संबंद जोडपाक. God came to restore the relation. Jesus came to restore the relation with men. He sent his only begotten son to restore the relation with men. आमचे रिलेशन देवा कडल्यान तुटलेले भावा भयणांनो. पातकाचे एक जाले हाफ ट्रूथ. पातका काडिना पातकाचो सैम काडिना नाल्यार देवा लागीं आमी लागीं पावचे ना. पूण जेन्ना आमकां तर इतकेंच तर अंडरस्टँडींग आहा फकत पातकाचोच सैम आमच्या देवान काडलो नाजाल्यार तूं अंडरस्टँड जावंक ज्या दिसा आदामांक देवान रचलेलो तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा तो डेली येवन आदामाशीन उलयतालो. देव डेली आदामाशीन येवन उलयतालो. ही वॉन्टेड अ फेलोशीप. तेका देवा वांगडा उलोवप जाय आसलें मनशाची. ही वॉन्टेड अ फेलोशीप. आनी देवान जर आतां रिस्टोर केला भावा भयणांनो नाजाल्यार आमी फकत इतकेंच चिंतून आहा की पातकाच ताणें आमची काडून घेतल्या म्हण. आनी आमी तितक्यात हाफ अंडरस्टँडिंगाचेर हा भावा भयणांनो. आयज सांगता तें उगडास दवरा. आयज सेकेंड ट्रूथ हांव सांगता तें उगडास दवरा. देव तुजें बापाय वांगडा रिलेशन रिस्टोर करूंक येयलो आनी ह्या बापाय वांगडा तुजें रिलेशन तर रिस्टोर करूंक येयल्लो आहा नाल्यार आदाम आशीन उलयता पळय तो तुजेशीन उलोवपाक येयल्लो आहा आनी आमी उलयनात. आनी हांगर चुकल्यान भावा भयणां. कित्याक आमी फकत चिंतलें की जेजू येयला आमची पातकांतली आमकां सुटका दिवपाक. हाफ ट्रूथ. सेकेंड ट्रूथ म्हणटा तें हें की ही केम टू रिस्टोर युअर रिलेशन वीथ गॉड. आमी देवा कडल्यान पयस आसलीन आतां देवान ती वेल म्हणजे कितें कोंकणीन सिस्टर पोड्डो पिजला. यो देवा फुड्यान. देवा फुड्यान यो. देवाशीन उलय. बायले कडेन उलयताय पळय तो हो देवाशीन उलय. देवाचें उतर हांगर म्हणटा एडम न्यू ईव. एडम न्यू ईव म्हणजे एडम हॅड एन इंटिमेट रिलेशन विथ ईव. And when Adam had intimate relation with Eve, he had children. You have to have an intimate relation with your God. That is why he created you. देवान तुका रोचला भावा भयणांनो तुज्या बारी ताका संगत जाय म्हणून. देवान तुका रोचूंक ना हांगले आंबे खा आनी पणस खा म्हणून. तें तुका फुकट देणें. भावा भयणांनो उगडास धरा. God was walking with Adam, not only with Adam. आनी हांव देवाच्या उतरान तुमकां दाखयता कितक्या जाणां बारी चल्लो पळय तो. मागीर फुडें घेवं येता वयता. He walked with Enoch. आनी इतको खोशी आसलो एनोका वांगडा उलयतात घेवन गेलो. म्हणटूच एनोका वारी तो असो चलतालो म्हणून ना भावा भयणांनो. एडमा वारी चलतालो तो. कित्याक एडम तेन्ना एकलोच आसलो म्हणटो एडमा वारी म्हणचे एनोक तेज्या उतरा प्रमाणे चलतालो आनी देवा वांगडा तेजो रिलेशन बरें आसलें. पुत्तून आमी पळयता नोहा वॉक्ड वीथ गॉड. आमी पळयता एब्राहम वॉक्ड वीथ गॉड. आमी पळयता झाकेरियस इन द न्यू टेस्टमेंट husband of Elizabeth walked with God. देवाचें उतर म्हणटा Luke 1:5 and 6 वाच सिस्टर.
हांव नोको लूक 1:5-6 अशेंच आसतलें. लूक 1:5-6 चोड करून. जुदायांचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अभियासाच्या वांगडाचो जाकारियास नांवाचो एक यात्रीक आसलो. एलिझाबेथ नांवाची ताची पोतीन आरोनाचे सोस्तीची आसली. चुकोय नासतना सोवेस्पराच्यो सगल्यो आज्ञा आनी फर्मावण्यो पाळून. आनी हांगर एनोक म्हणटा पळय तो, ही वॉज वॉकिंग इन द स्पिरीट. देवा वांगडा आत्म्यान चलतालो. नोहा वॉज नॉट कन्फॉर्म टू दीस वर्ल्ड. नोहा देवाचें उतर पाळून करतालो. एब्राहम वॉज परफेक्ट ओबिडियन्स. झॅकेरियस फेथफूल इन ऑल थिंग्स. भाव भयणानो, आदल्या कोरारान आनी नव्या कोरारान बसून झाकारियसाचे हांगर देवाचें उतर नांव घेता. ओबिडियन्स इज बेटर दॅन सॅक्रिफायस. देवा वांगडा चलप म्हणजे देवाचो आवाज आयकोन हांवें चलप. आयज तर भाव भयणानो आमी इस्टर तर आमी समोरता फकत आमी जेजू भितर मेले आनी पुनर्जीवन जाल्या म्हणून थंय कंप्लीट जायना. भाव भयणानो, आयज आमी जेजू वांगडा आमचें परफेक्ट रिलेशन दवरपाक जाय म्हणून आमी पुनर्जीवन जाल्या. ओत्मीकपणान आमी आदावान मेलीन आनी ओत्मीकपणान आमी नवे आदावान जेजू क्रिस्तान आमी जिती जाल्या. ज्या दिसा तो आयज भाव भयणानो, आयज इस्टर दिसा आमी कितें करता? इस्टरा दिसा आमचे बॅप्टिजमाच्यो आमी वावज आमी भासावण्यो आयच्या दिसाक आमी परत घेता. आयच्या तो तुमी मिसाक आयकलां नाजाल्यार बॅप्टिजमाचे वाव जाल्ले ते आयज रिन्यू करता. म्हणजे जेजू तूं मेलाय पळय त्या दिसा हांव मेलो. जेजू ज्या दिसा तुका पुल्ला त्या दिसा म्हाकाय पुल्ला. जेजू तूं ज्या दिसा पुनर्जीवन जालाय तेन्ना म्हाजो पवित्र स्नान जालो आनी आयज हांव जियेना, म्हाज्या भितर जेजू जियेता. तो तूं जियेतालोय कुडीनसान येयल्लोय, तुका ऑलरेडी खुर्सार मारलेलो आहा भाव भयणानो. तुजी पातकां त्या खुर्सार गेली, तुजी गरीबसाण त्या खुर्सान गेली, तुजी शिराप त्या खुर्सार गेले, सगळे तुजे खुर्सार गेले. आनी आतां तूं थंयसर त्या खुर्सार आय आनी त्या खुर्सा वयल्यान जेजू तुज्या भितर येयला आनी आतां जेजू तुज्या भितर जियेता. आनी हो जेजू तुज्या भितर जियेता तो पवित्र आत्मो भाव भयणानो, आपणाचो आत्मो आमच्या भितर घातला आनी हो पवित्र आत्मो आमकां देवा लागीं उचकायता. पूण भाव भयणानो, आमी इतक्याचेरूच आहा, त्या खुर्सा वयल्यान आमकां कितें फायदो जातलो पळय तो. पूण आमी हें चिंतिना भाव भयणानो, देवान आमचे सर्गीच्या बापाय वांगडा रिलेशन ओपन केलें, हेजेर आमचो विश्वास ना. आनी तेका लागून भाव भयणानो आमच्या लायफान आमी मिलाग्री पळयना. आयज हांव सांगता भाव भयणानो, आयच्यान तुमच्यो मिलाग्री तुमी पळोवपाक स्टार्ट जातली. कित्याक आयच्यान भाव भयणानो तुमी देवाच्या फुड्यान वयतलीं. कित्याक देवान सांगलां म्हाका तुमच्या बारी भासाभास करपाक जाय, म्हाका तुमच्या बारी भासाभास करपाक जाय, म्हाका तुमचेशीन उलोवपाक जाय. हांव तुमचो मोगाचो देव, हांव तुमचेशीन उलोवंक सोदतां. तुमचे कान धापी नाकान हांव उलोवंक सोदतां तुमचेशीन. म्हाका तुमचेशीन उलोवपाक दिया. भाव भयणानो, एब्राहम जेन्ना जेजून ताका सांगलें एट द एज ऑफ 75 तुका आपूण ह्या संवसाराचो तूं जितकी स्टारां आहात, जितके आमचे रेवेचे दाणे आहा, तितकी तुजी पोरसां आहा. आमी ती पोरसां भाव भयणानो देव उलयलोलो पळय ती. कित्याक आमकां एब्राहिमाची भुरगीं म्हणटा. आजून पासून आजून स्टॉप जावंक ना. देव एब्राहिमाचेर भासावणी उलयलेली ती आजून स्टॉप जावंक ना. ती भासावणी तुजी आनी ती भासावणी म्हाजी जावन आसा. कित्याक आमी एब्राहिमा कडल्यान येयल्या. आनी एब्राहमाक तर देवान म्हटलां ही वॉज अ रिच मॅन, यू आर ऑल्सो अ रिच मॅन. डोंट बी अ बॅगर इन फ्रंट ऑफ गॉड बिकॉज यू आर द सन्स अँड डॉटर्स ऑफ गॉड. आनी भाव भयणानो, आमी भिकाराची मागणी करता हांव देवा फुड्यान. कित्याक आमी क्रिस्तान कोण पळय ती आमी नोको.
क्रिस्तान आमी कोण पळय ती आमी नको म्हणून आमी भिकाराची मागणी करता. आनी देव आयज आमकां सांगता, भाव भयणानू, म्हाका तुजेशीन उलोवपाक जाय. एडम देवाक सोदूंक वचोंक ना, देव एडमाक सोदूंक येयलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा जेनेसीस 3:5 म्हाका दिसता, आदां तूं खंय आहाय? आनी आदां म्हणटा, ना म्हाका तुजी भिरांत दिसली, हांव लिपलां, कित्याक हांव नागडो आहा. भाव भयणानू, भिरांत येयली कित्याक? देवाचो आत्मो गेलो, भिरांतीचो आत्मो येयलो. भिरांतीचो आत्मो येयलो तेन्ना देवाचो आत्मो भायर गेलो, कित्याक? पातोकपणां केलें. गेल्या संडे हांवें सांगलां, आदावांक सैतानान नाडूंक नासलो, आदावांक सैतानान नाडूंक ना. इवेन आदावांक फळ दिलें, बायल बरी दिसता म्हणून फळ काडलें. आमी एकदां करतात न्हू, बायलेक दुखोवंक जायना म्हणून रॉंग आहा नाल्यार आमी करता. तेंच आदावान केलें. आनी आमी म्हणटा, भाव भयणानू, आदावाच्या जाग्यार तो राव आसलो, हांव केन्नाच खावपाचो ना. आदावान घडयेक 1 सेकंड सुबेज घेतलेलो आसतलो, तूं हाफ सेकंडानूच खावपाचो. आमकां दिसता, भाव भयणानू, त्या जाग्यार आदावाच्या जाग्यार तो राव आसलो, नाजाल्यार हांव खावपाचो नासलो, कित्याक? बायल बरी दिसताली. देवाचें उतर म्हणटा, देवान तो रचलेली नाल्यार देवाच्या महिमेन ती आसली. आदाव आनी ही भाव भयणानू, तांकां ती विंगडी आहा म्हणून तांकां खबर नासली. कित्याक भाव भयणानू? कित्याक देवाची महिमान ती लिपलेली. द ग्लोरी ऑफ गॉड वॉज अपॉन देम. दॅट इज वाय दे डिडंट रियलायज दॅट दे वर नेकड. ती विंगडी आहात बसून म्हणून तांकां कळोंक नासली, कित्याक देवाची महिमा तेंचेर आसली. म्हणटच तूं इवेचेर देवाची कितकी महिमा आसली, आदावान तिका पयली. तूं मरत नाल्यार हांवूय मरतलो. देवान सांगलां तें आसूं. आनी खाल्लें आनी ओत्मीकपणान मेलो. आनी ओत्मीकपणान आमकां जिवीत दिवपाक भाव भयणानू हो जेजू येयल्लो आहा. आयज आमी तेजेर सोत मानता. आनी हो आयज जेन्ना तूं जेजूचेर सोत मानताय, काळजान देवाचें उतर घालताय, जेजून त्या खुर्सार कितें केलां तें तूं सोत मानताय, उतर तेज्या काळजान घालताय, तोंडांतल्यान तूं उच्चारताय, तेन्ना भाव भयणानू तूं देवा लागीं साल्वासांव मेवलें. तुका साल्वासांव मेवलें भाव भयणानू, पूण डेली सैतानाचो मार खाताय. साल्वासांव मेवलें, पूण साल्वासान तूं जियेनाय. कित्याक? तूं कितें चिंताय? ना, आपणाक आतां सासणीक जिवीत मेवलें. पूण सासणीक जिवीत तूं कितें चिंताय? आपणाक आतां जेजू कोडे. आयच्या दिसाक भाव भयणानू, खरेंच काळजान सान तुवें तर सोत मारलाय. जेजू क्रिस्त तुजो सोमी, धोनी आनी सोरोंडार. काळजान थान सोत मारप म्हणचें बिलीव. म्हणचें बिलिवाचें डेफिनेशन कोणाशी ना नाल्यार बरोवन घ्या. बिलिवाचें डेफिनेशन, माय एक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेसेज आय हॅव रिसिव्ड. बिलीव म्हणजे म्हाजें एक्शन आसपाक जाय, कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन. हांवें काळजान सान बिलीव करूंक जाय, सोत मानूंक जाय देवान कितें केलां पळय तें, आनी हांवें त्या भावार्थाचें देख मारपाक जाय. बेश्टे तोंडांतल्यान उच्चारणी केली म्हणून जायना भाव भयणां. जायत्यो उच्चारणी आमी आमच्या तोंडांतल्यान करता. आमच्या बापा म्हणटा रॅपीड फायर. आमचे पुलिसीचें गान आसता आनी तेका कितें आसता, रॅपीड फायर म्हणून आसता. एकदां तुवें दामलें की ना, 40 गुयो एकदांच वयता, ठक 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 ठक. एकूचदां दामलाय तुवें, 40 गुयो भायर गेल्यो तुका खबर ना. रॅपीड फायर. एक बुलेट एकदांच क्लिक केल्यार, पूण बुलेट तुज्यो 40 भायर सरल्यो. हय, तोंडांतल्यान हा फादर रॅपीड फायर. देव बसून चिंत आसतलो, अरे म्हाका तूं लोक करता काय आनी हेंचो आनीक कोण हा फादर आहा. कित्याक भाव भयणानू, आमच्यो पोयट्री जाल्या ह्यो काळजान सान म्हणून भाव भयणान देवाचें उतर म्हणटा. रोमन्स 10:8-9. करेक्ट न्ही सिस्टर? रोमन्स 10:8-9 म्हणटा, बिलीव इन युअर हार्ट, कन्फेस इट आउट ऑफ युअर माउथ. बिलीव करपाक जाय. तूं तोंडांतल्यान कितें म्हणटा पळय तें.
ह्या भुरग्याक हांवें आमच्या जेरुका न्हू ज्युरिकाक हांवें सांगलेलें की तूं प्रेयर म्हणटा तें अशें म्हणा, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. कित्याक लागून तिनदा भाव भयणांनी तिनदा म्हणटाय पळय तेन्ना तिसरे टायम तरी तूं कितें म्हणटाय तें तरी तुका कळटलें, दोनदा तुका कळोंक ना जाल्यार. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. तिसरे टायम तरी तुज्या मनान वयतलें आपूण कितें उलयता पळय तें. नाजाल्यार रॅपीड फायर केलें नाजाल्यार कांय जावपाचें ना भाव भयणांनो. तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें तुज्या काळजान पयलें आसपाक जाय आनी तुवें भावार्थाचें पावल मारपाक जाय. आमची मागणी ताका लागून देवा तुजी पावतनान दी, हांगर सिलिंगात कोडे घुंवतान दी, हांगरूच हान दी. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा मार्क 11:24, when you pray believe that you have received it and it shall be yours. बिलीवूच ना जाल्यार तितून फकत मागणें आहा, मागीर ते ह्या लेवलाकूच घुंवता, भायर ह्या पत्र्या भायर वचना. सेबीन वयल्यान हांगर मदें मदें गॅपा धरल्या, ब्रदर सेबीन गॅपा धरल्यान तरी तुमचें चुकोन वचत म्हणून. भाव भयणांनो सोत मानून मागणें कोत्ताय तेंच घडटलें. नवो करार जावन आसा सोत मानपाचो, तुज्या कामांचेर ना म्हणटा म्हणून रागार जायनाका. भाव भयणांनो आमी चिंता की आमचे गोठायेन हें घडोवन येतलें, कांयच घेवचें ना घोडायेन. द मोर यू हंबल बिफोर गॉड, गॉड वील एक्झॉल्ट यू. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. सासनिक जिवीत, सासनिक जिवीत म्हणजे हॅविंग अ इंटमेट रिलेशन विथ योर गॉड, द फादर, द सन अँड द होली स्पिरिट. इटर्नल लाईफ इज नाव अँड हियर. इटर्नल लाईफ म्हणजे स्वर्गार गेल्या उपरांत म्हणून चिंती नाकाय भाव भयणांनी. इटर्नल लाईफ इज नाव अँड हियर. It is not tomorrow. It is at this very moment. ह्या वेळार सासनिक जिवीत जावन आसा. आनी आमी कितें चिंता, देवा वांगडा आमी आसतल्या तेन्ना सासनिक जिवीत. देव तुज्या वांगडा आतां आसा, तुज्या भितर आसा. ही भयण तर घेवन येयल्या नाल्यार देवाक घेवन येयल्या आपणाच्या भितर. देव तुज्या भितर आसा ह्या नव्या करारान, भायर ना. आदल्या करारान टॅबनेकलान, नव्या करारान तुजी कूड जावन आसा टॅबनेकल, भितर रावता. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा 1 Corinthians 6:19, डोंट यू नो दॅट युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. हे पयलें मंदीर भाव भयणांनो, इगरोजीन वयताय तें तिसरें मंदीर. दुसरें मंदीर तुजें घर, ज्या जाग्याचेर तूं रावताय आनी तुज्या घरच्यांक घेवन देवाक मागणें कोत्ताय, देवाक आर्गां दिताय, तें दुसरें घर देवाचें. आनी तिसरें घर जावन आसा आमी इग्रोज फेलोशीप करूंक वयता पळय तें. बट द फर्स्ट चर्च इज युअर बॉडी. आनी ही इग्रोज बंद पडोंक घाल्ली कोविडाच्या टायमार भाव भयणांनो. आनी हेजेर हांव जायत्या टायमार उलयलां. ही इग्रोज कोविडाच्या टायमार बंद पडोंक घाल्ली, सगल्यो इग्रोजी बंद पडलेल्यो. पवित्र आत्मा तुज्या भितर तेन्नाय काम करता. आनी भाव भयणांनो हे उगडास दवरा आयच्या दिसा. वन पार्ट इज गॉड हॅज सेट यू फ्री फ्रॉम द sin nature and has put inside of you God nature. आतां देवाचो सैम घातला तुज्या भितर. देवाचो सैम कितें भाव भयणांनो, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट टू गॉड, यू कॅन कनेक्ट टू हिम ओनली इन द स्पिरीट. इफ युअर स्पिरीट हॅज बीन परफेक्टेड, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग टू हिम, if you are not walking the way he wants you to walk, then you are living a life of disobedience. आणि तेच देवाचें उतर सांगता भाव भयणांनो. आनी हो स्क्रिप्चर फुडें आमकां सांगतलो.
John 17:3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तुका एकल्याच खोऱ्या देवाक आमी जाका तुवें पाठोयलाय ते जेजू क्रिस्ताक vollkhun दिवप हेच ते सासनिक जिवीत. भाव भयणांनो, स्वर्गीच्या बापायन आपणाच्या पुताक धाडलो. स्वर्गीच्या बापायन आपणाच्या पुताक धाडलो आपूण कोण पळय तो दाखोवपाक. आमी स्वर्गीच्या बापायक जेजू क्रिस्तान वळखता, कित्याक स्वर्गीच्या बापायक आमी पळोवंक ना. जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारान पळयलो. आमी पळोवंक ना जायत, पूण ह्या संवसाराच्या मुणयारांनी पळयलो आनी हांगर आमकां बरोवन दवरलेलें आहा. आतां हांव सिस्टर जोनिनाक वळखता. आय नो अबावट हर. आय डोंट नो हर. I know my wife because when I had an intimate relation with my wife, I had 3 daughters. So I know my wife. And my wife knows me because even if I'm behaving little different, she knows something is wrong. Even my children know that why is Dada not so active today? There is something wrong with him today. They know. Knowing about God is one thing, and knowing God personally is another thing. We know about God, we are not knowing God. Knowing God is eternal life. Knowing about God is one thing. I'm saying it again and again. तू तुझ्या बापायक आनी जेजू क्रिस्ताक वळखताय. थोड्यो गजाली तूं बापायच्यो आनी जेजू क्रिस्ताच्यो जाणाय. पूण टू नो गॉड इज टू हॅव एन इंटिमेट रिलेशन विथ गॉड. जस्ट द वे एडम न्यू ईव मीन्स दे हॅड एन इंटिमेट रिलेशन. जशें घोव आनी बायल भाव भयणांनो पळोवनूच तांकां कळटा एकामेकाचें. इतकें रिलेशन तुजें आनी तुज्या देवाचें आसपाक जाय. Knowing God means having a relationship with Him, having a fellowship with Him, having a communion with Him. Every day, not someday. And that is why God will give you the gift of prophecy, the gift of healing, the gift of deliverance. Whatever you require when you start talking to Him. When you start talking to Him. जेन्ना तूं तेजेशी उलयताय भाव भयणांनो, तो तुका फाल्यां कितें जातलो तें आयजूच सांगता. फाल्यां कितें जातलें तें तुका आयज सांगता, कित्याक तुवें तेज्या वांगडा संगत जोडल्या. म्हाजी बायल म्हाज्या कडल्यान कांय लिपोवची ना. म्हाजी भुरगीं म्हाज्या कडल्यान कांय लिपोवची ना. कित्याक तांकां खबर आहा लिपयलें नाल्यार आमकां म्हारग पडटलें. सांगलेलें उदीक बरें. सांगता पळय त्या दिसा तापोवणी पडटली. सावन आसतना तर रावली नाल्यार तेज्याहून सुबेज तापोवणी पडटली. म्हणटच सांगलेलें उदीक बरें. आनी भाव भयणांनो, knowing God is eternal life, you have to have an intimate relation with God. If God died for us, it is to restore the relationship more than just the sins. पातकाचो स्वयं काडपाकूच येयल्लो जेजू. करेक्ट. बट इट इज द हाफ ट्रूथ. बट द रियल ट्रूथ इज God came to restore the relation with the Father, the Son and the Holy Spirit. हे करपाक भाव भयणांनो देव येयला. आनी हेचेर आमचो फोकस ना. आमी चिंता जेजू क्रिस्तान त्या खुर्सार सगळें केलां आनी त्या खुर्सार केलां तें आमचें. तुजें जातलें भाव भयणांनो ना न्हू. पूण हो तर तुजो रिलेशनशीप तर तुजें बरें आहा नाल्यार देव म्हणटा आस्क एंड यू शॅल रिसीव, नॉक एंड द डोर शॅल ओपन.
Seek and you shall find. Kenna, when you have an intimate relationship. John 15 म्हणटा, John 15 हाचो आख्खो चॅप्टर. I am the vine, you are the branches. If you abide in me and I abide in you, you can do all things. Without me you can do nothing. That means I have to abide in Christ. Christ has to abide in me. It's not one day relation. देव येलो आमच्या खातीर मेलो, पुनर्जीवन जालो, आमी जेजू क्रिस्तान नवी जाली, तोंडाची उच्चारणी केली, पूण जेजू क्रिस्तान तर आमी जियेना भाव भयणांनो, तुका थोडेच मेवतले. चोपक्यान येता तितकेच मेवतले. देव म्हणटा सर्गीचे जोनेल आपणें तुका ओपन केला, तुका घेवपाक तुजीशी ना कॅपॅसिटी. सर्गीचे जोनेल ताणें ओपन केल्या, तुवें घातल्या सोत्री. वी नो अबाउट गॉड. पुतून सांगता, वी नो समथींग अबाउट गॉड. I know about certain people over here because I interact with them, but I don't know them personally. I don't have an intimate relation with them. Intimate relation is when I am talking to that person constantly, and that person is emptying it to me. Then I know about her more and more every day because that person has been interacting with me, was having a communion with me. भाव भयणांनो, जितको देवा लागीं तूं उलयतलो, देवाचे गूट तुका ओपन जातले, सर्गीचे गिरेस्काय तुजेर पडटली. भिकारी म्हणून जियेचो, कित्याक देव म्हणटा आपणें तुका आपणाचो पूत आनी धुवो केला. सर्गीचो बापूय तो तुका पूत आनी धुवो करता. भाव भयणांनो, कितें उणें जावंक शकता तुजेशी. आनी आमी त्या थोड्या हितून आमी जियेता. भाव भयणांनो, वी आर नॉट हॅविंग एन इंटमेट रिलेशन विथ आवर गॉड. आनी तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा, अँड दीस इज इटर्नल लायफ दॅट दे मे नो यू. हाव कॅन आय नो समबडी इफ आय एम नॉट हॅविंग एन इंटमेट रिलेशन. भाव भयणांनो, तूं देवाक कसो वळखतलो जेन्ना तूं तेजेशीन वचत नाय, उलयत नाय. आनी एक टायम उलयताय भाव भयणांनो, ना म्हणना. बेगीन मागणें करता आमचें. आनी आतां देव तुजेशीन उलोवपाचो आसता, टाक बोक वयर केलें न्हिदलो. देव उलोवपाचो टायम, बसपाक जाय मातसो. तूं उलयलय देवाशीन, आतां देवाक सांग, देवा तूं म्हाजेशीन उलय. भाव भयणांनो, फर्स्ट 2-3 दीस तुका कांय येवचें ना आवाज, पूण जेन्ना तूं डेली करताय तेन्ना भाव भयणांनो, तुज्या आत्म्यान देव तुजेशीन उलयतलो. गॅरंटेड. जॉन 10 म्हणटा, 10:5 म्हाका दिसता चड करून. जॉन 10:5 अशें म्हणटा, माय शीप शॅल हियर माय वॉयस. तो उलयतलो, तो सांगना तूं उलयताय तेन्ना उलय. तो उलयता भाव भयणांनो, तुजे कान बंद. आपले मेंढरांक भायर हाडचोच तो ताचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वडकता देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान वेतात. भाव भयणांनो, आमी देवाचो आवाज आमी वळखतले. आमी तेजी मेंढरां, तेचो आवाज आमी वळखोंक जावं. ह्या पोरक्याचो आवाज आमी वळखोंक उपारो ना. भाव भयणांनो, देवाचो आमी आवाज आयकना, ह्या पोरक्याचो आवाजा फाटल्यान आमी धांवता. आमी देवाचो आवाज आयकलो भाव भयणांनो. 1 वर्स भाव भयणांनो आमी हांगर 10-12 लोक, 25 चडूचसो 1 वर्स आमी अशेंच काडटाले. आनी भितरल्यान तर आमकां जाता की वाड जायना. हांव म्हाज्या मनान हांव चिंता वाड जायना. कित्याक वाड जायना? कित्याक बी घातलेली आमी. सीड, टायम आनी हार्वेस्ट. बी घातली, टायम पिरियडाचेर आमी आसले. 1 वर्स भाव भयणांनो हांगर 30-25 लोक येतालो. आयज इस्टर म्हणून उणो आहा जाल्यार हांगर कोदिली हांगर बरोवन इतक्यो कोदिली हांगर भरता. मोर दॅन 80 people
एवरी वीक. सीड टायम हार्वेस्ट जायते टायम भाव भयणांनो आमकां आम्याक घास मारपाचो हो दिसता आमो जावंकूच ना. आमच्या टायमार आमकां आमो खावपाक जाय मागीर तो वचून आम्याक घास मारता. आमो येयल्या उपरांत आमो खावपाक जाय. झाडाक घास मारले म्हणून आम्याचो टेस्ट येवचो ना. सीड टायम हार्वेस्ट. आमी शिकले भाव भयणांनो. आमच्या काळजान जातालें. सैतान आमच्या तोंडांतल्यान ती उतरां काडूंक सोदतालो की कितें करुया, बंद करुया, बंद केल्यार बरें. पूण आमी पेडलां मारीत रावले वर्सभर. आनी हांव देवाक आर्गां दिता. हे आमचे मिनिस्ट्रीक आमकां जायते लोक आदार दिता. पयलो आदार सिस्टर शर्मिलाचो. हो आमकां जागो तेणेन देवाच्या उतराक ओपन केलो. दुसरो सिस्टर कोरीन आनी तेज्या घोवाचो डायलनाचो. कित्याक सुबाम देण्यांनी तांकां देवान भरल्या आनी आपणाचे बेसांव ते हे मिनिस्ट्रीचेर घालता. आनी सगळे भाव भयणां आमचे जायते मिनिस्ट्रीन आपणाचे पयशे घालता. हो ब्रदर जेसन हांव ताका वळखना भाव भयणांनो. म्हाजो आनी तेज्या भारी उलोवप केन्नाच जावंक पूण देव तेजेशीन उलयलो की ह्या मिनिस्ट्रीन तूं पयशे घाल म्हणून. आनी तेणेन खंयचल्ल्यान तरी म्हाजो नंबर घेतलो म्हाका. आनी तेणेन हांव एक दीस तो आमच्या आग्नेलाशीन उलयतालो जो बोटीर आहा तो म्हाका फोन करता. तेन्ना डेली करता म्हाका फोन तो. आपणाच्या लायफान मिलाग्री जाता पळय त्यो डेली मिलाग्री जाता पळय तेजो म्हाका तो विटनस तो म्हाका टेस्टमनी डेली शेअर करता. आपणाचे एवरी डे आपणाची आयच्या दिसाक ब्रदर ही टेस्टमनी जाली, आयच्या दिसाक ब्रदर ही टेस्टमनी जाली म्हणून डेली फोन करून सांगता. ब्रदर म्हणटा आपणाचो कॅप्टन येता आनी आपणाच्या भितर येवन आपणाक शाबासकी दिवन वयता. आपणाचो हाताचो उमाव घेवन वयता म्हणून. देवाची मिलाद भाव भयणांनो. आनी हो भाव म्हाका वळखनासलो. देव तेजेशीन उलयलो आनी मागीर हांव तेजेशीन उलयतना हेजो मिस कॉल येयलो. आनी म्हाका मिस कॉल येयल्या उपरांत हांव त्या टायमार फोन करिना जाल्यार हांव जेन्ना फ्री जाला पळय तेन्ना हांव फोन करतलो. म्हणटच हांवें ताका फोन केलो. फोन केल्या उपरांत तो म्हणून म्हाका सांगूंक लागलो ब्रदर 3 दीस जाले आपणाक देवाचो हांवें आवाज आयकला की ह्या मिनिस्ट्रीन पयशे घाल. म्हणटच हांवें ताका म्हाजो जीपे नंबर सांगलो आनी तेणेन म्हाका इमिजिएटली आपणाची सीड सो केली. आनी भाव भयणांनो कित्याक सांगता ताका एक कनेक्शन आहा आनी तें कनेक्शन घोडे ताकाच दिवन येना जाल्यार यू विल गीव ब्रदर. आनी त्या दिसा ताणें ज्या दिसा पयली बी घातल्या त्या दिसा हांवें ताका म्हटलें 25 दिसांनी भाव भयणांनो टायमींग डिफरंट आसता. 25 दिसांनी तूं तुजी मिलाक पळयतलो. आनी भाव भयणांनी तो येवपाचो टायम जालो. तेज्या मदें ताणें पुतून आनी एक सीड सो केली. पूण मलाची 3:11 म्हणटा आय वील रिब्यूक द डिवोवर फॉर यू. म्हणजे देव म्हणटा आपूण सैतानाक तुज्या बेसांवा कडल्यान पयस दवरतलो. तुजे बेसांव कातरूंक हांव दिवचो ना. येवपाच्या टायमार तेंच्या टिकेटीचो प्रॉब्लम जालो. 1,91,000 तेंची टिकेट आनी तेंचें नांव कितें तरी तेजें नांव चुकलें. सगळे एजंटाशीन गेलो, सगळें केलें ताणें, कांय जायना. म्हाका मॅसेज घातल्यान म्हणलें ब्रदर नो प्रॉब्लम तूं गोंया येता. यू आर कमिंग टू गोवा. नथींग इज गोइंग टू यू गो यू कम. बाय फेथ एअरपोर्टार येयलो तो. बाय फेथ एअरपोर्टार येयलो. एअरपोर्टार गेलो आनी ताणें आपणाचें सगळें सांगलें. आनी भाव भयणांनो तेणें मागणें केलें आनी गेलो. आनी भाव भयणांनो हो आयज हांगा राहा. 1,91,000 24th day it was 25th day देवान तेजेर बेसांव घातलें. तेजे पयशे वचपाक देवान दिवंक ना. कित्याक देवाच्या राज्यान ताणें ऑलरेडी पयशे घातले. भाव भयणांनो तुमी 1 रुपया घातले आनी 10 रुपया घातले देव तुजेर त्या बेसांव तुज्या कडल्यान केन्नाच पयस वचोंक दिवचो ना. तुज्या पयशांचेर
देव आपूण माखणी घालता. तुजे पयशे आपूण हाड देंवसाराक तुजे कडल्यान हात पयस करता. भाव भयणांनी उगडास दवरा. जॉबाक कितें जालें पळय तें. जॉबाक कितें जालें भाव भयणांनी. अशेंच जॉबाक जेन्ना सैतान येता आनी म्हणटा तूं जे बेसांव आहा म्हणून ताका कांयच करूंक जायना म्हणटा. ओके म्हणटा आपूण तेज्या कडल्यान आपणाचो हात पयस करता. तूं कितें जाता तें कर. सारको ताका भिकारी करून उडयता. पूण तो देवाच्या आड उलयना आनी देव ताका 100 पटींनी परत दिता. नॉर्मल हितून आसले नाजाल्यार तेजे ते पयशे बुडलेले. पूण देवान तेजी माखणी आपणाच्या राज्यान देवाचें उतर म्हणटा. मालाची 3:11 वाच सिस्टर. 3:10 आनी 11 वाच. इम्पॉर्टंट स्क्रिप्चर तो. इवन फॉर प्रेग्नन्सी. म्हज्या घरांत ओरोप आसचे खातीर सगलो दावोबांचो कोती कुडीत राशीक घालात. मागीर म्हजी परीक्षा करून घेयात. म्हणटा सोर सोक्तीवोर सोरेस्पोर. हांव तुमचे खातीर सर्गीच्यो माणसो उगडून सुभां आशिर्वाद तुमचेर ओतिनात जाल्यार पळयात. तुमचे खातीर हांव तोळाक तुमचे जमनींतल्यान उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना. आनी तुमच्या मोळ्यांनी दाखवेलीची फळां पिकेच्या वेळार आनी इबाड जावंक हांव दिवचो ना. म्हणटा सोर सोक्तेवोर सोरेस्पोर. देवाचें उतर म्हणटा. मालाची 3:10 म्हणटा गिव युअर 1/10 टू माय किंगडम अँड टेस्ट मी. एकूच जाग्याचेर आमचे 10 कमांडमेंट्स कितें म्हणटा. दाव शॅल नॉट टेस्ट युअर गॉड. पूण हांगर देव आपूण सांगता आपणाक टेस्ट कर म्हणटा. तुजो दावो वांटो हाड आनी देवाक दी. नव्या करारान अशें आहा गिव एंड इट शॅल बी गिवन टू यू. गूड मेजर्स प्रेस्ड डावन शेकन टुगेदर मेन शॅल पूट इन युअर बोसम. नव्या करारांतलो. आदल्या करारान मालाची 3:10 अशें सांगता दावो वांटो तुजो हाड आनी आपणाच्या राज्यान घाल. आनी पळय म्हणटा आपूण सर्गीचे जनेल तुका ओपन करचो ना नाल्यार ओपन करता तें जनेल बरें आहा. तुजी गिरेस्तकाय आपूण राखून दवरतलो. तुजी गिरेस्तकाय आपूण राखतलो. देंवसाराक तुज्या गिरेस्तकायेशीन हात लावंक आपूण दिवचो. आनी 3:11 तेज्या लायफान घडोवन येयलें. भाव भयणानू म्हाका खबर नासली. 25 दीस म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें स्पीक अ ब्लेसींग. आनी हांव ब्लेसींग उलयता तेन्ना आय स्पीक डिफरंट डेट्स. थोड्यांक म्हणटा तुज्या 10 दिसांनी मिलाक पळयतले. थोड्यांक 15 दिसांनी त्या भावाक सांगलेले म्हयन्याक. एवरी डिफरंट. सिस्टर रेचलाक सांगलेले 15. सिस्टर जिनियांक सांगलेले एका म्हयन्याक. आनी एक सिस्टरीन म्हाका हे टेस्टिमनी शेअर करपाक बऱ्यो भावार्थ वाडयता. सिस्टर आनी हांव कॉलार आसली. सिस्टर म्हणूंक लागली आपणाच्या भावाक आपूण कनेक्ट करून. म्हणटकच तेणें भावाकूय कॉलार घेतलो. भाव तेजो पोलँडाक आहा आयलँडाक आहा. सो तेजो भाव आयलँडाक आहा म्हणटकच तेणें कनेक्ट केलो आनी हांव उलयतालो. आनी म्हाका भितरल्यान कितें तरी सांगलें. हांवें ताका सांगलें करस्माचो काळ चालू आहा. एक बी तूं घाल देवाच्या राज्यात. कोणाक जाय पळय ताका देव तुका सांगतलो कोणाक घाल पळय ती. आनी ताका एक फिगरूय हांवें सांगलो कितको घाल पळय तो. हांव नको भाव भयणानो आय डोंट टेल दीस थिंग्स नॉर्मली. पूण त्या दिसा हांवें सांगलें कित्याक म्हाका भितरल्यान आवाज येयलो हें सांगपाक. आनी हांवें जेन्ना सांगलें ताका तो म्हणूंक लागलो ओके ब्रदर आय वील डू दॅट म्हणून. सिस्टरीनूय आयकलेलें. आनी हांवें ताका सांगलें ज्या दिसा तूं हें घालतलो देव तुका सांगतलो तेन्ना देव तुका म्हणटलो. हो मनीस तूं जेन्ना त्या मनशाक ब्लेस करताय तो मनीस तुका सांगतलो गॉड ब्लेस यू एंड युअर फॅमिली. ही उतरां म्हणटलो कोण तो मनीस. हांवें ताका सांगलें. म्हणटो सिस्टर झिनियान ते आमच्या कॉलार आसले. तेणेन कितें केलें बान ते सायडीन केला आसतलें. तेणें आपणें हे सायडीन केलें. आनी हे सायडीन जेन्ना तेणेन केलें
भावाचे सेपरेटूच धर. तिणें आंगुल्ले केले तेन्ना हीच उतरां ताका सांगली, गॉड ब्लेस यू एंड युअर फॅमिली. पळय तेणें मॅसेज आहा पळय हांगर, थँक्यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड युअर फॅमिली. भाव भयणांनो, ही उतरां कित्याक हांव सांगतां? जायते टायम हांव सांगता भाव भयणांनो, म्हाजी उतरां म्हणून चिंती नाका. जेन्ना हांव उलयतां म्हाजी उतरां म्हणून चिंती नाका. पवित्र आत्मा नाजाल्यार कितके जाण हांगर म्हाका वखता केन्ना हांवें पयशांचें उलयलां नाल्यार सांगा. फर्स्ट टायम हांवें तेज्या भावाक सांगलें, फर्स्ट टायम हांवें कोणाकूच सांगूंक ना, आजून पासून हांव मिनिस्टर करता, हांवें कोणाकूच सांगूंक ना, यू सो युअर सीड टू समबडी, गॉड इज गोइंग टू शो यू. हांवें ताका सांगलें, देव तुका दाखयतलो. हे कॉरेस्माच्या टायमार तूं तुजी ती ताका हांवें सांगलें कितकें घाल पळय तें. आनी देव म्हणलें तुका तुजें सगळें कितें आहा पळय ते ब्लॉक्स ते तुजे क्लियर करतलो. आनी ही उतरां सांगलीं भाव भयणां, गॉड ब्लेस यू एंड युअर फॅमिली. जावच्या पयलीं पवित्र आत्मा तोंडांतल्यान उलयलो. देवाचो आत्मा तो सांगता. ताका जेन्ना आमी कान दिता तेन्ना घडोवन येता. भाव भयणांनो, सिस्टर जिनी हांवें सांगलेलें एका म्हयन्यान तूं तुज्या घोवाक पळयतलें. त्या दिसा पवित्र आत्मा म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयलो. इम्पॉसिबल सिट्युएशन, 3.5 वर्सां तेणें पोगनासलो आपणाच्या घोवाक, ना म्हणून आपणाच्या घोवाचो आवाज आयकोंक ना. आनी पवित्र आत्मा म्हाज्या तोंडांतल्यान सांगता, एका म्हयन्यान तूं तुज्या घोवाक पळयतलें. त्या दिसा तेणें चितलें मनान बसून तेणें म्हाका कन्फेस केलो की हो ब्रदरांनी कितें सांगता. आय हॅव नॉट सीन माय हजबंड फॉर 3.5 years. वॉट दीस ब्रदर इज टेलिंग. पूण तेणें तरी आसतना भावार्थ धरलो. आनी भाव भयणांनो, वाटो ओपन जायत गेल्यो. एक्झॅक्टली ऑन द 29th or 30th, 29th day, she saw her husband. Not in India. She saw her husband in Poland and took the cheapest ticket that was available in India that time. The ticket was about 70,000. She didn't have the money. She told me, brother, I am selling the gold. I said, no, you are not selling. God is going to provide you the money. These are things that happened even before I spoke. You know, I told her, you are not selling. I told you, no sister, you are not selling. The next day 1 lakh rupee came in my account. दुसऱ्या दिसा 1 लाख त्याच्या अकाउंटान येयलो. कसो येयलो भाव भयणांनो, वी विल नॉट आस्क गॉड हाव इट केम, बिकॉज गॉड कॅन डू एवरीथींग. त्याच्या अकाउंटान येयले, तिच्या अकाउंटान येयले. देव उलयता घाल. ह्या भावाच्या अकाउंटान येयले. तेजो लोन सगळो क्लियर जालो. लोनान बुडलेलो. खावपाक पिवपाक पयशे नासले. देवान डेब्ट फ्री केलो. थंयसरूच कबार जालना भाव भयणां. टिकेट उणी गेली. पोलँडाक गेले. गोवाक पयलो. गोवाक साल्वार केलो. गोवाक इंडियेक हाडलो. सगळे आमी हांगर उलयलेले पळय ते घडोवन येयले. ताका खबर पासून नासली. हांव हांगर प्रिचींग करतना डेली म्हणटा सिस्टर जिनिया आनी तेजो घोव गोंया येतलो. सिस्टर म्हणटालो कित्याक देव म्हाज्या आत्म्यान म्हाजेशीन उलयलो. ही हॅड स्पोकन दॅट शी इज कमींग. आनी ताणें म्हाका सांगलें, ब्रदर, वॉट शूड आय डू? आय सेड, यू आर नॉट कमींग बॅक अनलेस एंड अंटील यू ब्रिंग युअर हजबंड. ओन्ली इफ यू हियर द वॉयस ऑफ गॉड सेईंग go, that is the time you will come. Otherwise you are not coming, because God has spoken, he will bring it to pass. तिची एका वराची टेस्टिमनी कंप्लीट जाल्या. आनी एक सेशन जाय ताका. आनी एक सेशन दितलो ताका. कित्याक ऑलरेडी 1.1K तो व्हिडियो ऑलरेडी तितक्या लोकांनी पळयलो. तो हाफ हा व्हिडियो. फुडलो व्हिडियो भाव भयणांनो इज कितें म्हणटा आमी ताका,
ना कितें हां ट्रेलरूच पळयला आमी. We have just seen the trailer. The important miracle is yet to come. And we are going to speak of the miracle before it happens. See, you can speak about the miracle after it has happened. But we spoke the miracle even before it had happened. Everybody had given up. Everybody was, suggesting her, you come, you live and come. Your children are there. I said, no, you're not coming. Because she was in constant touch with me. I have told certain people, stop watching and stop listening to somebody else. You will only listen to me. When God tells me, I tell that person, disconnect from everyone. You know whom I'm speaking about. I told, stop speaking to everybody. You just speak to me. Because God has put you in my life, you will see the miracle. And I was telling Sister Zinia, don't listen unless and until the Holy Spirit tells you, you are staying there. आणि भाव भयणानो आमी पळयला सुपर नॅचरली कांयच पयशे तिच्या लागीं नासले जेन्ना पोलँडाक गेल्या पळय तेन्ना. वॉट एवर शी हॅड शी स्पेंड ऑन द टिकेट. पयशे जे तिच्या कडेन आसले ते टिकेटीक मोडले ते. थंयसर मिरेकल कवर जालो. कोणेन ताका एक रिक्वेस्ट धाडलो, आपणाक इतक्या पयशांची गरज आहा. कोणेन ताका बेसांव घातलेलें थंयसर. सगळे बेसांव काडटा आनी थंय धाडटा. दारवटो ओपन केलो. गिव and it shall be given to you, good measures, pressed down, shaken together, running over, men shall put in your bosom. सगळ्यो वाटो भाव भयणानो, without a rupee, without any loan, she stayed in Poland for 2 months, 3 months? Almost 2 months. Without 1 rupee, forget about Poland, what currency? Polish. Jolt. So तेशीन इंडियन रुपी ना ते आनी तेंची आनी करन्सी खंयची आसतली. 1 रुपया उणो पडोंक ना. सगळे बरें खाण तेणें खाल्लें. व्हडल्यो व्हडल्यो क्रिसमसाच्यो पार्टयो एटेंड केल्यो. सुपर नॅचरली भाव भयणानू. कित्याक सांगता भाव भयणानू, ट्रेलरूच आमी पळयला तेजो. फुडली तेकाच दिवनी. नेक्स्ट टायम आमी तेजी फुडली मागीर टेस्टमनी आयकोया. आणि काल हांवें एक व्हिडिओ शेअर केल्लो भाव भयणान. वाय सेलिब्रेट इस्टर हांवें काल शेअर केल्लो. आनी टॉपिकूय म्हाका पवित्र आत्म्यानूच दिल्लें. वाय सेलिब्रेट इस्टर क्वेश्चन मार्क. हायेस्ट व्यू त्या व्हिडिओचे 667 in 1 day. कित्याक लागून भाव भयणानू लोक भुकेला. आमी जाणान इस्टर आमी कित्याक सेलिब्रेट करता. आमकां इस्टर एगाचीच खबर आहा. आनी बरें मांस खाल्लें, बरें सोरो पियेलें आनी न्हिदले आनी दुसऱ्या दिसा मागीर उठले आनी कामाक गेले. जालो मॅटर कवर, इस्टर कवर. तेका लागून भाव भयणानू आमी आयच्या इस्टरा दिसा आमी आयज हांगा देवाचें उतर गेलो. आनी हे सासनीक जीव तेका दिसार ताणें कितें केलें पळय तें. शी स्टार्टेड हॅविंग फेलोशीप एवरी डे वीथ गॉड. फोंडा सुपर नॅचरली हांव पावलो प्रिचिंगेक. 13 तारखेर म्हाका देवान सोपान घातलें नोव्हेंबराच्या. 13 तारीख सिस्टर कोरीन गोंया येता नोव्हेंबराच्या. आनी पयलो ते फोन करता. म्हाजी बायल बसून उठोंक नासली. फोन करता तेन्ना हांव ताका म्हाजें सोपन सांगता. मागीर सिस्टर सिमित्रा म्हाका कॉल करता, तिका सांगता. आनी हांव ना पोस्टराचेर आहा सिस्टर सिमित्रा आनी ब्रदर जॉन्सन प्रीच करपाक. पूण पवित्र आत्म्यान त्या दिसा म्हाका हे भयणीक लागून तयार केलो. आनी सिस्टर रेचलाक लागून. ह्या दोगा मनशांक
पवित्र आत्म्याची टिचींग दिवन हात लावपाक. आनी त्या दिसा सावन भावा भयणांनो, जो कोण पवित्र आत्म्याशीन उलयता तो केन्नाच शेणचो ना, हें उगड आसता. To have fellowship with Jesus, to have fellowship with Abba Father, you have to have the help of the Holy Spirit. Then only you can connect to your God. ह्या पवित्र आत्म्या भारी तुजी फेलोशीप आसपाक जाय. ह्या पवित्र आत्म्यान तुवें देवा फुड्यान वचपाक जाय. आनी भावा भयणांनो, इटर्नल लायफ हे नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. हॅविंग एन इंटमेट रिलेशन विथ गॉड is eternal life. Don't be on the half truth that only your sins have been forgiven. The full truth is your sins have been forgiven. Now God wants you to have an intimate relation with Him. And when you have an intimate relation with Him, you will, Satan cannot pop your bag and eat your tiffin. Soitanak तुजे बशिल्ले जेवण खावंक मेळचें ना, कित्याक देव तुका पावलार पावल शिकयतलो. पावलार पावल मारपाक शिकयतलो भावा भयणांनो देव. इंटमेट रिलेशन आहा पळय तेन्ना आमी पळयता भावा भयणांनो, देवाचे उतर आमकां शिकयतले. Deuteronomy 6:5. Yes, sister, Deuteronomy 6:5. सगळ्या तिच्या काळजान, सगळ्या तिच्या आत्म्यान, सगळ्या तिच्या बळान, सवेस्पराक तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. कितें भाव भयणांनो, वॉट इज दीस? सिस्टरीन आतां वाचलां तें कितें? इट इज द फर्स्ट कमांडमेंट that God gave. What did He say? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. He wants an intimate relation with you. Love God the way He loved you. Come to Him with all your heart, with all your strength, and all your soul. भाव भयणांनो, देवा कडेन यो आनी सगळें ओपन जा. तुज्या आंगाचेर बोज धरी नाकाय भाव भयणांनो. जेजू म्हणटा आपूण येयला तुमकां तुमच्या बोजांतले सुटका दिवपाक. आपणाचेर वतोया तुमचो. पूण भाव भयणांनो, आमीच घेवन बसले हांव. आमच्या देवाक दिना आमी वचोन. देव तुज्या कडेन येवचो ना आनी तुका सांगचो ना अरे म्हाजेर घालले. तो म्हणटा आपणें सांगलां तुका, तूं घाल. चिंती नाका देवाक जोड जातलें म्हणून. अरे त्या कुल्ल्याक जोड जाता, देवाकूय जोड जातलें ना. तुजो देव कुल्लीय जाता, तुजो देव कुकूय जाता, तुजो देव मॅकॅनिकूय जाता. आनी गेल्या विकान म्हाजी टेस्टमनी सांगलेली गाडयेची. गाडयेक सांगलें हांव देवाचें उतर पुरगोट करूंक वयता, म्हाजे सगळे पॅरामिटर्स सारके चलपाक जाय. म्हाजी गाडी सारकी चलना. सगळे पॅरामिटर्स गाडयेचे चलोंक लागले. मॅकॅनीक जालो. ब्रदर आग्नेल बोटीर आहा, कूक जाला. सुपर नॅचरली ताका रांदपाक शिकयता. सगळ्याहून बरें, सगळ्याहून बरें जेवण, सगळो कॅप्टन येवन तेज्या हातीचो उमाव घेवन वयता. भाव भयणांनो, देवाक महिमा दिवपाक हांव सांगता ह्यो गजाली घडटा. कित्याक देवाक अर्थ जागो दिलो म्हणटकूच देव तुजे सगळ्या हातीच्या कामांक बेसांव घालता. Deuteronomy 28:12 म्हणटा आय शॅल ब्लेस द वर्क ऑफ युअर हँड. यू शॅल नेवर बॉरो बट ऑलवेज लेंड. आपूण तुज्या हातीच्या कामाचेर बेसांव घालतलो. आनी जेन्ना देव बेसांव घालता तुज्या कामाच्या हातीचेर भाव भयणांनो, देवसार ताका हात लावंक शकना. कित्याक देवाचे बेसांव ते. देव तुका दिता आनी ताका सायडीन आपणाच्या रोगतान माखूनय घेता. द हेज ऑफ गॉड इज अराउंड प्रोटेक्टिंग युअर ब्लेसिंग. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा Deuteronomy 28 इज ऑल अबाउट ब्लेसिंग इन द ओल्ड कवर्नंट. हाउ मच मोर इन द न्यू कवर्नंट. भाव भयणांनो, देवाक मोग करपाक जाय, देवा कडेन वचपाक जाय, देवाशीन उलोवपाक जाय. आयच्यान भाव भयणांनो, देवाशीन उलोवपाक स्टार्ट कर.
देव येयलो आपणाक पेकोणी दिली हे दिले थंयसरूच कबार जायना भाव भयणांनो. इंटिमेट रिलेशन इज वॉट गॉड इज सिकींग फ्रॉम यू टुडे. इफ यू वॉन्ट टू सी द फुलनेस ऑफ गॉड इन युअर लाईफ यू हॅव टू हॅव अ इंटिमेट रिलेशन with God. Genesis 5:23-24 म्हणटा, Then Enoch walked with God 300 years after he became the father of Methuselah, and he had other sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. Enoch walked with God and he was not, for God took him. देवा वांगडा चलतालो म्हणजे आत्म्यान चलतालो, देवाच्या मान्या प्रमाणे चलतालो भाव भयणांनो. आनी देवाक इतको मानवलो की मरण तेणेन पळोवंक ना, देव ताका असोच उबारून घेवन. मरण तेणेन पळोवंक ना भाव भयणांनो. एलिजान मरण पळोवंक ना, एलिजा कसोच घेवन गेलो. कित्याक देवाची उलयताले, देवा बारी तेंचें कनेक्शन आसलें. देवाचे उतर सांगता भाव भयणांनो, he walked with God. Enoch walked with God and he was not, for God took him. Walk with God means having a fellowship. Having a fellowship. देवा वांगडा तुझे उलोवप जावपाक जाय भाव भयणांनो. हेका लागून जेजू येयला की तूं तुज्या देवाशीन उलय म्हणून. तुजे आटे बिटे देवाक सांग, शेजाऱ्यांक सांगता. जाणाय मुगो अशें अशें जालें. तेच देवाक सांगूंक जायना न्हिदोंक वयच्या पयलीं. देवाक सांग, देवा तुज्या बारी एनोक उलयतालो, तुज्या बारी चलतालो आनी एनोकाक तुवें आदार दिला, तसोच तुवें म्हाका दिला. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सिस्टर तू वाचताय Genesis 5:23-24. सगळे आपल्या 365 वर्साचे जिवीत ताणें देवाच्या सागाताक सारले आनी उपरांत तो नाच जालो कित्याक देवान ताका व्हेलो. भाव भयणांनो, देवा वांगडा चलतालो. आमी चलपाक जाय भाव भयणांनो. देपार देप आमी देवा वांगडा मारपाक जाय. तुमी चिंती नाकात भाव भयणांनो, हांव तुमकां कितें सांगता तें इम्पॉसिबल. हांव कितें करता पळय तें हांव तुमकां सांगता. कितें डिफिकल्ट पळय तें सांगना. नाल्यार तुमकां तर डिफिकल्ट दिसता जाल्यार सिस्टर जिनियांक दिसा. ती शिकली देपार देप देवाचेर पातयेवन जियोवपाक. जेन्ना तूं तुजें काळीज देवाच्या उतराक ओपन करताय आनी म्हणटाय देवा तेज्या वांगडा जाला, हें म्हाज्या वांगडा कित्याक जावंक शकना. जेरेमाया तुवें म्हटलें तुज्या ताळ्यांतल्यान हांव उलयतलो. हांव कित्याक म्हणूंक शकना देवा तूं म्हाज्या ताळ्यांतल्यान उलयतलो. हांवूय म्हणूंक शकता. देवाक हांव कित्याक म्हणूंक शकना सॉल जो पॉल जालो आनी देवाच्या उतराची परगटणी केली. देवा तुवें त्या सॉलाक उजार केलो, तूं म्हाका कित्याक उजार करचो ना. भाव भयणांनो, तूं आपणाय देवाचे स्क्रिप्चर तूं आपणाचो कर आनी तशेंच घडोवन येतलें. म्हाज्या लायफान घडला, तुमच्या लायफान कित्याक घडचें ना भाव भयणांनो. हांवें तर सुपरनॅचरल पळयलां. हांव देवाक सुबेज मानवलोलो. तुमचेर देवान बडयो मारल्या. कित्याक तेज्या उतराक हांवें जेन्ना कान दिवंक नाहलो सैतान बडी मारतालो आनी देवान मारल्या म्हणटालो. देवाक पळय कितें जाता तुजें बरें आनी देवाक देवाचेर घालतालो. आमी फाटल्यान तर आमी हे भुरगे आसतना आमी खेवतात ही गेम. अशें रावतात सगळे जाण लायणीन आनी फाटल्यान हांव आंगोर आहा आनी तेजेर हत मारता थापट आनी पत्तून हांव रावता. आनी तो दुसरो कितें चिंता म्हाजे हात दोनूय फाटल्यान आहा न्हू, ताका खबर ना हांवें मारला म्हणून. तो तेजेर काडटा आनी मारता. तो बाबडो उगीत आहा थंयसर. तोहे भाव भयणांनो, सैतान मागीर कितें करता आमी चान्स दिता. पूण देव आमचेशीन भाव भयणांनो म्हणटा कम्युनिकेशन.
पर्सनल रिलेशन, पर्सनल देव तुझा भाव भयणानू तो. ही इज युअर हेवनली फादर. देवाचे उतर म्हणटा यू शॅल नॉट हॅव एनी फादर बिफोर मी. ह्या संवसाराचो जो बापूय तुजो आहा, ही इज नॉट युअर आबा फादर. हो स्वर्गीचो तुका दिला वर तुका राखपाक, तुका देवाचे गूट सांगपाक. इफ आय एम फादर टू माय 3 daughters, it is because God has planted them in my life. देवान तांकां म्हाज्या लायफान घातल्या आनी देवाचें उतर हांवें तांकां देवाचो मोग दाखोवपाक, देवा लागीं तांकां वाट दाखोवपाक. कित्याक भाव भयणानू आमी ह्या संवसारांत तर येयल्या, नाल्यार जागो आडोवंक आमी येवंक ना. आनी हांव जायते टायम म्हणटा भाव भयणानू, तूं तर हांगर येयलाय आनी तुज्या देवाच्या उतराक तर काळीच तुवें ओपन करूंक ना, नाल्यार तूं येयले हांगर बसले, कदेल मातशी गरम केले आनी घरा गेले. सैतानान जेन्ना उतर उलयला तेन्नाच तुजी बी काडून गेली. देवाचें उतर तुवें काळजान रिसीव करपाक जाय. ही बरी माती जावन आसा तुज्या काळीस. जेन्ना देवाचें उतर तूं तुज्या काळजान भितर घेतले, भाव भयणानू वचोरया आनी मिलाग्री पळयतले, कित्याक ऑलरेडी केल्लें काम हें. आदावान तर एनोकाक तर भाव भयणानू देवान येलो. आमी देवाक मानवलेली जायत, आमकां व्हरचो ना जाय, आमच्या टायमार आमकां व्हरतलो. पूण भाव भयणानू तुज्या लायफान सगळें बरें घडटलें. सैतानान चान्स पडना तुज्या लायफान. He walked in the spirit. Enoch walked in the spirit and he was so pleasing to God. देवान येलो. मागीर दुसरो आमी एग्जाम्पल पळयता नोहाचो. Genesis 6:9 म्हणटा, These are the records of the generation of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his time. Noah walked with God. भाव भयणानू चिंती नाका देव असो चलतालो आनी नोआ तेज्या वारी चलतालो. देवा अशें ना. ही वॉक्ड विथ गॉड मिन्स ही वॉज लिवींग द वर्ड. देवाचें उतर चलतालो तो, तेज्या वांगडा देव चलतालो, म्हणजे देवाचें उतर चलयतालो तो. ही नॉट ओन्ली हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, ही लिव्ड द वर्ड ऑफ गॉड. ही वॉज हॅविंग एन इंटिमेट रिलेशन विथ द गॉड. नोहान 120 years ताका लागले ते आक बांदपाक. भाव भयणानू 120 वर्सां तेणें देवाचें उतर परगटले. टायम येयला तुमी सगळे नश्ट जावपाचे आहा, पूण तेजो आवाज कोणें आयकोंक ना आनी फकत 6 लोक उरलो, बाकीचो सगळो मरलो. आतां ते आमी पळयता आनी आमचो देव रागाचो देव म्हणटा. भाव भयणानू त्या टायमार त्या लोकांक तर मारूं नासले जाल्यार आयच्या काळार तुका मारी मेळपाची नासली, मदर मॅरी मेळपाची नासली तुका. कित्याक इतकें करप्शन त्या टायमार आसलें आनी हो लोक मरून वचोंक जाय. तेन्ना नोहा कडल्यान परत एक जनरेशन तयार जालें आनी मोजेसा कडल्यान कायदो येयलो. आनी हो कायदो आमकां देवाक आमकां सरवंडार जाव म्हणून आमकां दाखोवंक लागलो. ताका लागून भाव भयणानू उगडास धरूंक जाय. गॉड इज टुडे लुकींग फॉर एन इंटिमेट रिलेशन विथ यू. देव तुज्या वांगडा उलोवंक सोदता. भाव भयणानू तूं देवा लागीं उलय आनी देव तुज्या लागीं उलयतलो. दीस इज द बिगेस्ट थिंग यू मस्ट. हांव परत परत म्हणटा, यू हॅव टू टॉक टू गॉड. भाव भयणानू म्हाका एक सांग तूं, म्हाजी 3 भुरगीं आहा आनी म्हाजी 3 भुरगीं म्हाजीशीन तर उलयना आनी म्हाका कांय तिसारिना, पूण आपणाक जाय तें करता. कितकें वायट दिसतलें म्हाका. नॅचरलान चिंतुया, नॅचरलान आतां चिंतुया आमी, कित्याक आमकां नॅचरल रोखडें सजमता. म्हाजी 3 चेडूं आहा आनी म्हाजें कांयच आयकनान आनी आपणाक जाय पळय तेंच करता. म्हाका कितकें बरें दिसतलें जावं कितकें वायट दिसतलें. आमी म्हणटा
म्हाज्या भुरग्यांनी म्हाका सोडला. जाणटी जाल्या उपरांत कितें म्हणटा आमी, म्हाज्या भुरग्यांनी म्हाका सोडला, कोण म्हजी खबर घेयना. अरे तुवें तुज्या देवाक तूं जल्मालाय तेन्नाच्यान सोडलेलोय. आयज तुका उगडास येता? तेन्ना तुवें तुज्या देवाचें चिंतलें नाय? भाव भयणानू, आमी आमच्या सर्गीच्या बापायचें कितकें चिंताव. तेणेन आमकां हे धर्तेर धाडला सुबाम फळां खावपाक, आनी आमी गरीबसाणीन जियेता. आमचो देव कितें तुका गरीब म्हणून, तुका इतलो व्हडलो देव तुका गरीब जावपाक ह्या संवसारान धाडटा. I am not having an intimate relation with my God, and then I am crying about my natural children. Why are you crying about your natural children when you yourself have not had an intimate relation with God? देव तुका दाखयता, तुझे दोळे ओपन करता, ओपन करून पळय भाव भयणा. How many of us being Christian have really had an intimate relation with our God? कितकी वर्सां जालीं भाव भयणांनी तुका? म्हाका 54 वर्सां. आनी देव म्हाका भुरग्यापणार सावन आपणाचे उतरा कडेन लागीं करता, पूण हांव तितको पयस धांवता. पूण एका टायमार भाव भयणांनू तुजेशीन आनी धांवपाक जायना. आनी त्या टायमार देवाचो उलो हांवें आयकलो. लेट जावन भाव भयणांनू पूण आयकलो. तो उज्याक आहलो तो चोर लास्ट मिनिटार देवाक म्हणटा, आपूण हे हात हांगर ओपन करून हा, आपणाक ही शिक्षा फावो हा. तुवें हे हात ओपन केल्या, हे परचेक हात ओपन केल्या तुवें. तुका हे गरज नासली, तुका ही शिक्षा फावो न्हू. म्हाजी शिक्षा म्हाका फावो हा. आनी म्हणटा तुज्या राज्यान म्हाजो उगडास कर. आनी देव ताका सांगता, ह्याच वेळार तूं म्हाज्या राज्यान आसता. आदी कितें जालां तें चिंतिनाकाय. आयच्यान भाव भयणांनो, तुज्या भुरग्यांची जितकी तुका उगडास येता जाल्यार तेज्याहून सुबेज सर्गीच्या बापायक आपणा बरी तुजी संगत ना म्हणून, तुजें रिलेशन ना म्हणून, तुजी फेलोशीप ना म्हणून, तुजें कम्युनियन ना म्हणून तेका दुखता. तेका दुखता भाव भयणांनो. इतको ताणें तुजो मोग केला की आपणाच्या एकल्याच पुताक ताणें खुर्सार धाडलो. कोणेन सोसूंक ना तितकें ताणें सोंसल्या भाव भयणांनो. इतको तुज्या सर्गीच्या बापायन तुजो मोग केला. आनी ह्या सर्गीच्या बापायशीन तूं उलयनाय. तूं कट्टी काडून हाय. आमी धाकटे आसतना आमी म्हणटाले कट्टी चल, ना उलयना हांव तुजेशी. कट्टी म्हणटाले आनी आमी उलयन आहले भाव भयणांनो. सर्गीच्या बापाय वांगडा तूं कट्टी काडून हाय. आनी मागीर तुजी भुरग्यांनी तुका सोडलो, तुज्या भुरग्यांनी जेन्ना तुका पयस केलो तेन्ना तूं रडटाय. पूण तेन्ना उगडास कर भाव भयणांनो. ह्या सर्गीच्या बापायन म्हाका ह्या संवसारान घातलेलो, पूण हांवें तेज्या वांगडा केन्नाच संबंद जोडूंक ना. आयज देवा तुवें म्हाजे दोळे ओपन केले. आमकां नॅचरल रोखडेंच कळोन येता भाव भयणांनो. But you have not been fellowshipping with your God, even though you have become from a child, you have become an adult. And you don't know your God because you didn't have a fellowship with Him. You didn't have an intimate relation with Him. You have to have an intimate relation with your God. That is the fullness of God. जेन्ना तूं तुज्या देवाक उलो मारतलो, तुज्या देवाक तुजें बरें सांगतलोय, तुजें वायट सांगतलोय, तेन्ना देव भाव भयणांनो तुका सगळ्यो वाटो ओपन करतलो. हे सासणीक जिवीत जावन आसा भाव भयणांनो. आमी दुसरें घेवन बसले. हांव तेका लागून म्हाका पवित्र आत्म्यान हो टॉपीक काडूंक लायलो, इटर्नल लायफ. 3 दीस भाव भयणांनो म्हाका घरा कडेन धरलो. गूड फ्रायडे आय डिडंट अटेंड चर्च. पवित्र आत्म्यान म्हाका त्या दिसा म्हाका जायतें शिकयलें. He wanted to have, he knew, and Satan was trying to block me from this teaching, because this is going to open eyes of thousands. Because we are only in the blessing, we are not in the fellowship. Fellowship with God is going to open the supernatural for you.
देवा वांगडा जेन्ना तुजी भासाभास जातली भाव भयणानू, सर्गीचे जे स्पिरिच्युअल रेमान आहा ते तुजे तुका जाणवाय देव दितलो. Wisdom will come from above. He will show you the ways. Because He is the way, the truth, and the life. He will show you the way. He will show you the truth. And He will show you the life of abundance. We are lacking because we are not having the fellowship. And this is what the Old Testament is saying. That we have to have a fellowship with God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. John 3:36 was sister. उताची भावात दवरतात तांचे सवे सासणीक जिवीत आसा. उता खालती जावंक कबूल नात ती जिवीत भोगूंक पावची नात. पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. He who believes in the Son has eternal life. He who believes in the Son has eternal life. Has is present tense. Ata, now, not tomorrow. Eternal life starts here and now. भाव भयणांनो चिती नाकात मेल्या प्राण सासणीक जिवीत ना. सासणीक जिवीत ज्या दिसा तुवें जेजूचेर विश्वास दवरलाय त्या दिसा सावन तुजें सासणीक जिवीत स्टार्ट. त्या दिसा सावन भाव भयणांनो तुजें सासणीक जिवीत स्टार्ट. मेले उपरांत सासणीक जिवीत म्हणून सजमो नाका ना. सासणीक तेका लागून हांगूर उतर इज द हॅज इज इम्पॉर्टंट. ही हू बिलीव्स इन द सन हॅज इटर्नल लायफ. नाव eternal life is now. Start having a communication. Start having a fellowship. Start talking to your father. भाव भयणांनो पुतून सांगता आमकां वायट दिसता आमची भुरगीं आमच्या कडल्यान पयस आसप. आमकां दूख दिसता कितके जाणांची भुरगीं भायर आसतली आनी भायर आसता तेन्ना भाव भयणांनो एक एकदां फोन येना. पांय मागीर हांगा रडटा आपणाची भुरगीं गेल्यान आनी आमकां तेंचो एक फोनूय येना. आमकां हें सगळें कळटा. पूण सर्गीचो बापूय तुयशीन डेली उलोवंक सोदता हें आमकां कळना भाव भयणांनो. हो सर्गीचो बापूय वो जेजू वो पवित्र आत्मो तुजेशीन उलोवंक सोदता. हें तुका ही उतराची तुका जाणवाय ना. तेका लागून नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ यू हॅव टू हॅव अ फेलोशीप विथ योर गॉड. दॅट इज इम्पॉर्टंट भाव भयणांनो. Eternal life is not about how good you are. I have salvation. You will live. You will have eternal life. Definite. There is no two ways about it. Ephesians 2:5 munda, 2:5 and 6 munda. The day you have believed in Jesus, you have a right sitting in at this very moment. You're already sitting at His right. ऑलरेडी सिटींग. आनी देवाच्या उतर आतां आमकां हांगोर आमी म्हणटात आमी ऑलरेडी थंयसर बसल्या आनी ऑलरेडी आमी हांगोरूय जेयता. द प्लेस इज kept for me over there already, but still God is living in me. Fellowship is important. Eternal life is fellowship with God. Half truth. Now let it be the full truth. The full truth is sins are forgiven. God nature has been restored. Now start speaking. Because God created Adam and Eve that he may have a fellowship every day of his life. And that is important. If you want to see the fullness of God in your life, fellowship is important. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Colossians 1:19-20 was sister. For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell, and by him to reconcile all things to himself, by him through whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. देव स्वयंपाची सोद सुपूर्णाय
त्याच्या मनशा सोयबान आसची अशें देवाक बरें दिसले. स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितले आपणा लागीं संधान करून ताच्या वरवीं एकठांय करचें. ताणेंच कुर्सार विखरायलोल्या रक्ता वरवीं शांती करची. देवाची ईद जाली खोशी. संधान मीट रिकन्साइल्ड. यू हॅव बीन रिकन्साइल्ड टू जीजस. रिकन्साइल्ड म्हणजे आमी तेज्या कडल्यान पयस गेल्ले आमकां आतां परत देवाय कडेन एकठांय केल्या. आमकां बापाय कडेन वचपाची वाट क्लियर केल्या. भाव भयणांनो, पड्डो तियात्राचो पड्डो काडल्या उपरांत तियात्र स्टार्ट जाता. पड्डो काडलो देवान, आतां तियात्र पळोवपाचो टायम. देवा फुड्यान वच, ते स्टेजीर वच आनी तुजो तियात्र दाखय. भाव भयणांनो, देवान पड्डो काडलो. देवाक तूं देवा कडेन वचपाक जाय म्हणून, पूण तूं वचोनाय. He has reconciled all things to himself by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. The payment is on the cross, that he has reconciled us to God. Reconciled म्हणजे आमचे रिलेशन तेज्या वांगडा तुटलेले, ते रिलेशन ताणें बांदून हाडले. पूण भाव भयणांनो, रिलेशन बांदून हाडल्या उपरांत ते बांदून हांवें दवरपाक जाय. हांवें उलोवपाक जाय म्हाज्या देवा लागीं. हांव सांगत आसा भाव भयणांनो, आयच्यान हे तुमचे गाठीक बांदून धर. आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगलेलें, गाठीक बांदून धर. लेसन जाल्यार लेसन बांदून धर आयच्या दिसा आनी बोल्सान घाल. फ्रॉम टुडे you are going to have only fellowship with God. You are going to talk to God every day. Your good things and your bad things. What you want, your desires of your heart, tell God. तुझ्या काळजान कितें आहा तें देवाक सांग. भाव भयणांनो, हांव तुमकां सांगता, आयचे तर तुमकां टिचींग अंडरस्टँड जालें, नाजाल्यार तुमी सुपरनॅचरल तुमी तुमच्या लायफान पळयतले. God is not doing something. He said it is finished. God is not doing anything. You can't move God. He is already moved. You move now. तूं थंयसर दिमी घालून रावन ताका म्हणूं नाका देवा मातशें तें कर. ना, तेणें केलां, तूं वच आनी घे. He has done his part. Now it is my time. What God has done is grace. I appropriate it in faith. जे देवान केला ती कृपा हांव भावार्थान ती आपणायता. करपाचें आनी कांय ना भाव भयणांनो. गेल्या विकान सांगलेलें ह्या विकान सांगता. 6 दिसांनी देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. 7व्या दिसा आराम केलो. 6 days he created heaven and earth. 7 days he rested. थकलो म्हणून केलें. भाव भयणांनो, 2 कारणां तेचेर आहा. एक, आनी करपाक कांय नासलें, आनी दुसरें, 7व्या दिसा तुवें हो दीस देवाक भेटोवपाचो दीस म्हणून. 6 दीस तूं तुज्या लायफाक लागून जियेताय. 7वो दीस तूं तुज्या देवाक लागून जियेतलें. लेट द सॅबथ बी होली. प्रेज गॉड. हालेलुया. पूण भाव भयणांनो, आमी विसरल्या. आमी चिंताव की देव आमच्या भितर कितें तरी कंप्लीट करतलो म्हणून. ज्या दिसा तुवें जेजू क्रिस्ताक सोत मानलाय तेन्ना कोलिशन 2:10 कितें म्हणटा तें पळय. कोलिशन 2:10 हांवें हांगोर ना, जायते स्क्रिप्चर म्हाजेशीन हांगोर ना भाव भयणांनो. आनी ताचे सोवे तुमी परिपूर्णतायेक पावल्यात ह्या मनान दवरात. सगळ्या अधिकारांचे आनी अधिपतीचे तोच मस्तक. In English sister, read in English. Yeah. And you have come to fullness in him, who is the head of every ruler and authority. Praise God. You have Come to fullness in him. you have or you will. Have. It is finished.
त्यो म्हणटा ज्या दिसा आपूण ते खुर्सार गेलो, जितके फारीकपण दिवपाक जाय आसलें, जितके हांवें करपाक जाय आसलें हांवें केलें, आनीक करपा सारकें कांयच ना, आतां आराम करपाचो टायम. देवाक सांगो नाका, गॉड प्लीज मूव, यू मूव and appropriate what he has done for you. The word of God says you are complete. हांगर फुलनस आहा. दुसऱ्या KJVन पयशे नाल्यार यू आर कंप्लीट इन क्रायस्ट. You will not be complete. You are already complete. 1 John 4:17 म्हणटा, as Jesus is, so are you in this world. जसो जेजू तसो तूं ह्या संवसारांत. चेंज कांय ना. आनी हांवें एग्जाम्पल दिला, जेन्ना आमी हे CD वयले दुसऱ्या CDचेर आमी कॉपी करता, एक्झॅक्टली सेम येतले. जेजू आपणाचो आत्मो घातला, एक्झॅक्टली सेम. जो पवित्र आत्मो ज्या जेजूक मेलेलो जिवन केला, तोच पवित्र आत्मो तुज्या भितर आहा आनी म्हाज्या भितर आहा. ज्या जेजून मिलाग्री केल्यो, ओचोरिया केली, त्योच मिलाग्री ओचोरिया तुज्या भितर आसा. ज्या दिसा जेजू मेलो भाव भयणांनो, जेजून आमी कोणूच जल्मोंक ना. हांगर आहा तितको एकलोय कोणूच जल्मोंक नासलो. जेजू जल्मला पळय तेन्ना 2022 वर्सां पयलीं जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी मरोन गेलो. म्हणटच आतां तेणेन कितें केलां आनी खंय आमचें बेसांव घातलां. Where has he blessed us? Where did he deposit this, what he has done? जें तेणेन कितें केलां तें खंय आमच्या भितर घातलां. बेसांव भाव भयणांनो खंय घातला देवान. आमची बेसांवां खंय आहात? भायर आहात, आमच्या भितर आहात, काय आमकां स्पिरिच्युअल रेमान आहात? खंय आहा? खंय आहात भाव भयणांनो? भाव भयणांनो, ज्या दिसा तूं जेजू क्रिस्ताक स्वत मानताय, आपणाचो सोमीत दोनी आनी सोरवंडार म्हणून मानून घेताय, त्या दिसा तुजो चेंज जाता तो. एज जीजस इज, सो आर यू इन दीस वर्ल्ड इज युअर स्पिरीट. एक्झॅक्टली जसो जेजूचो स्पिरीट आहा तसोच तुजो स्पिरीट आहा. कित्याक तो डुप्लिकेट वस्तू वाटपी दिवन. Genesis 1:26 म्हणटा, God said, let us create man in our likeness and image. Nothing missing, nothing broken. कांय तुणें ना, कांयच एक्स्ट्रा ना भाव भयणांनो. ज्या दिसा देवान तुका विचून काडलो तेन्ना जसो जेजू तसो तूं इन युअर स्पिरीट. आनी आमी आमची बेसांवां खंय सोदता भाव भयणांनो? बेसांव आमी भायर सोदता. आमी चिंता खंय तरी मेवतलें. ना, तुज्या भितर आहा. जेजू मरोन गेलो 2022 वर्सां, खंय तरी डिपॉझीट करपाक जाय. ज्या दिसा तूं भावार धरताय त्या दिसा तुज्या आत्म्यान तें येता. आनी ह्या टायमार भाव भयणांनो सैतानाक तो आनी चान्स दिना. पवित्र आत्म्यान तुका सील करता. Ephesians 1:13 and 14. He seals you with the power of the Holy Spirit. You cannot sin anymore in your spirit. You cannot sin in your spirit anymore. How many of you know that you cannot sin in your spirit anymore? तुझे जे पातक आसा ते तुज्या कुडीन आसा, ते तुज्या मनान आसा. तुज्या आत्म्यान आनीक पातक करपाचो तुका पदवी देवान धरूंक ना. कित्याक He restored you with God nature and He sealed you with the Holy Spirit. Now this time your spirit cannot be corrupted. You have vacuumed packed with the Holy Spirit. Now
Satan cannot touch your spirit. भाव भयणान उगडास दोरा ही मिलाक जाता. जेन्ना जेजू क्रिस्तान तूं सोत मानता तेन्ना जेजू क्रिस्त तुजो स्पिरीट एज इट इज रिस्टोर करता. 1 Corinthians 6:17 म्हणटा यू आर वन इन स्पिरीट. सिस्टर रीड सिस्टर. 1 Corinthians 6:17. Now this scriptures, just the Holy Spirit is reminding, this is not there in my topic. But anyone united to the Lord becomes one spirit with him. Praise God. Anyone who is united with the Lord become one spirit. One. The word of God says they are no longer two. When you are married, you are no longer two, you are one. When you are married to Christ, you are no longer two, you are one in spirit. That is why, as Jesus is, so are you in this world. One spirit. If it is not your marriage only with your wife. Here is a marriage that takes place in Romans 7:4, I think so it says, 4 or 5. Out of the topic, भाव भयणांनो पवित्र आत्मा लीड करता पळय. Now we are married to Christ. In the same way, my friends, you have died to the Lord through the body of Christ, so that you may belong to another, to Him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit to God. While we were living in the flesh, our sinful passions, aroused by the law, were at work in our members to bear fruit for death. Romans 7:4 and 5. 7:1 says regarding husband and wife. Yeah. Correct? And then immediately now you are, Thus, a married woman is bound by the law to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is discharged from the law concerning the husband. Accordingly, she will be called adulteress. if she lives with another man Yes. while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from the law, that law. And if she marries another man, she is not an adulteress. In the same way, my friends, you have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to Him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruits for God. So okay, now the part is over here. Just like when a person, if a woman is married, when a woman is married to a husband, as long as she's married to a husband, if she commits, if she has any relationship with anyone, she is called adulteress. But if the husband dies and she marries someone else, the law has no power. In the same way, now you are married to Christ, you are one. You are no more under the law. Now you are married to God. This is an NIV. Okay, no, it's okay. In some other translation, it is the word married. I don't remember now. It's okay. But the you understood. First, it talks about a physical marriage. Here, Isaiah 54:5 clearly says it. You are married to God. You are married to the Creator of heaven and earth. Our marriage, our covenant is with God. We are married to Him. So when you are married to God, you have to have an intimate relation with Him. Otherwise, what is your marriage? इगोचेन गेला बिश्टा आय डू म्हटलं आणि कोवार आणि घरा कडेन येयल्या उपरांत डू इगोचेन म्हटलं आय डू आणि घरा कडेन येयल्या उपरांत मागीर धू सर साबू घेतला आणि धू तेन्ना आमकां ते येताले ते व्हडले ते माराव. भाव भयणांनो, यू आर इन अ कवनंट विथ गॉड. He is your husband. You are one in spirit. One.
Just like in a marriage, you no longer are two but you are one. In the same way, when you are married to Christ in his birth, you are no longer two, you are one. Galatians 2:20 says, I have been crucified, I no longer live, Christ lives in me. The life that I now live, I live by the faith of God. I have been crucified, I no longer live, Christ lives in me. Now Christ is living by me, dear brothers and sisters. I have to have a fellowship. That is eternal life. The fullness of eternal life is this. Please try to understand. God is wanting an intimate relation with you. Praise God. Praise God. John 14:23. And Jesus answered and said to them, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and he will come to him and make a abode with him. Yes. जेजून ताका प्रतिपाल केलो. म्हजो मोग करता ती म्हजें उतर सांबाळचुनी आनी म्हजो बाप तो ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतल्यो आनी ताचे सोवें तिकाय करतल्यो. भाव भयणांनो, ह्या स्क्रिप्चराचेर हांव एंड कोत्ता. आतां हे जेजू सांगता आनी हे जेजू सांगता तें सजमना आमकां नाल्यार आमचे आनी कोण हांव आनी कितें सजमायतलो. हो जेजू सांगता, जो कोण म्हाजो मोग करता, इफ एनी वन लव्स मी, ही वील कीप माय वर्ड. आनी देवाचें उतर फर्स्ट कमांडमेंट आमकां सांगता, यू शॅल लव युअर गॉड with all your heart, with all your soul, with all your strength. Communion. आणि हांगर फुडें प्रॉमिस दिता तो, and my Father will love you. When you are going to come to the Lord and you will worship him, तूं ताका येवन बसतलोय, तेच्या फुड्यान येवन बसतलोय, तेजीशीन उलयतलोय, तेचो आवाज आयकतलोय भावा भयणांनो, तेन्ना तुजो देव तुज्या वांगडा येवनची येता, तुजीशीन पर्सनली येवन उलयतलो. कितके जाणांनी पळयला देव म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयला पळयता. हांगर तुमी कितके जाणांनी पळयला. सिस्टर, यू हॅव सीन इन युअर लायफ. ब्रदर, यू हॅव सीन इन युअर लायफ. तुवें पळयलें ब्रदर, देव उलयलो त्या घोडान आयला. कित्याक उलयता? हांवूय तेशेन उलयता न्हू. आय स्पेंड आवर्स विथ हिम. आय एम ऑल्सो वर्किंग. हांवूय कामाक वयता भावा भयणांनो, पूण कामाक वयता थंयसरूय उलयता. कामाक वयता थंयसरूय उलयता. टायम मेवलो उगीत दोळे धापता बसता आनी आयकोंक सोदता. टंग्सान उलयता, एकलो बोल्ल्या टंग्सान उलयता. आनी टंग्सान उलोवप म्हणजे यू आर कम्युनिकेटींग विथ युअर गॉड. एंड टंग्स इज सुपरनॅचरल. टंग्स यो सेटन कॅनॉट अंडरस्टँड. टायम मेवता केन्नाय टंग्सान उलय, अन्न भाशेन उलय. पवित्र आत्म्याचें देणें तें तुज्या भितर भावा भयणांनो. तुका जाय तितकें इटर्नल लायफ तें तुज्या भितर जाय तितकें तुज्या आत्म्यान देवान घातलेलें आहा. भायर सोदूंक वचो नाका. तुज्या आत्म्यान तुजी सगळी मिरिकल्स, तुजे ब्लेसिंग्स सगळे तुज्या आत्म्यान देवान घातलेले आहा. आनी हें कशें एप्लिकेबल जाता? हें एप्लिकेबल तुका जाता तें पवित्र. एप्लिकेशन इज टू द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग you bring into your life by the power of the Holy Spirit. आणि ताका लागून भाव भयणांनो, ह्या पवित्र आत्म्या भायर तुजें कम्युनिकेशन डेली आसपाक जाय. डेली उलोवपाक जाय भाव भयणांनो. हांव हांगर येताना पासून भाव भयणांनो, हांव म्हाज्या बायलेशीन आनी म्हाज्या भुरग्यांशीन जबर उलयना. हांव टंग्सान उलयत हांगर येता. बिकॉज इट इज वॉट यू आर गोइंग टू प्रीच. What he wants me to speak over here. आता हांवें स्क्रिप्चर बरोवन हाडलेले भाव भयणांनो.
तितूंतले म्हाका दिसता हांवें हांगुल्ले 3 नाल्यार 4 घेतले आसतले. बाकीचे सगळे आतां तो उलयलो म्हाज्या तोंडांतल्यान. पूण तेणें दाखोवन दिलें, हांवें ते हांगर घेवंक नासले पूण तेणें दाखोवन दिलें की आतां तुमी दोगां न्हू आमी एक. जशें गो बायल देवाचें उतर म्हणटा, वॉट गॉड हॅज जॉयन टुगेदर लेट नो मॅन सेपरेट. यू आर नो लॉंगर टू, यू आर वन. हांगर देव म्हणटा आतां तुजो संबंद म्हाज्या वांगडा आसा, तूं वेगळो नाय, म्हाज्या भितून तूं आसाय, तूं एक आसाय, हांव आनी तूं एक. इफ ओन्ली आय नो हू एम आय इन क्रायस्ट. तुका तर तुजी सोयरीगत जेजू वांगडा कितें आहा ती खबर ना, नाजाल्यार सैतान कितें करतलो, तुजे बोशेरले खातलो आनी तूं उपाशी आसतलें डेली. कित्याक तूं हे सायडीन पळयता तेन्ना तो उणी तुजी खाता आनी तूं हे सायडीन पळयता दुसरी उणी खाता आनी तूं म्हणटा अरे म्हाजे बोशेल्ले कोण जेयलो, तो येवन जेवन गेलो तुजी बेसांवां, जेवन गेलो देवान दिल्लें उतर. कित्याक तुजो नियाळ तूं चिंताय भायल्यान येतले बेसांव म्हणून, तुजे बेसांव तुज्या भितर घातलेले हांव देवान. तुज्या देवाक ओकतले नाल्यार तेज्या उतरान सान तुका ओकोंक मेवता. भाव भयणांनो, नोईंग गॉड इज इटर्नल लायफ. नोईंग गॉड इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. आनी आयज भाव भयणांनो उगडास धरा, देव तुज्या वांगडा एक पर्सनल रिलेशन दवरूंक सोदता. आयच्यान डेली 10 मिनटां देवाशीन उलय. मागणेचो सेपरेट उलय. बायले वांगडा उलयताय पळय तसो उलय, घोवा वांगडा उलयताय पळय तसो उलय. पर्सनल इंटिमेट रिलेशन. सांग तुजें कितें आहा पळय तें आनी देवाक सांग तूं म्हाजेशीन उलय आतां पळय. आनी देव म्हणटलो बस थंय, हांव थंयशीं उलयतां. भाव भयणांनो, अशें घडटा म्हणून सांगता. हांव हांगर तुमकां येवन फाल्यां सांगना, हांव तुमकां हांगर रॉंग कितें येवन सांगना. आनी रॉंग तर सांगलां ना जाल्यार हांवें सांगलेलें घडलां वो ना तें तुमी सांगा. हांव तर येवन हांगर भलतेंच सांगता. देव म्हाका एक सांगता, हांव भलतीच मॅसेज दिता, ती कन्फर्म जावची ना. पूण देव म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयला ती प्रत्येक मॅसेज कन्फर्म जाल्या. कित्याक तो म्हाका सांगता हें उलय. ह्या टायमार आयच्या दिसाक हांवें जे स्क्रिप्चर बरोवन हाडलेले तितूंतले हांव अद्दे पासून वाजोवंक पावोंक ना. अद्दे स्क्रिप्चर ताणें आपणाचें म्हाका उलोवंक लायलें. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. आनी हो वेळ आतां भाव भयणांनो आमी आमच्या सर्गेच्या बापाय लागीं उलयतले, आमच्या जेजूशीन आमी उलयतले आनी आमच्या पवित्र आत्म्यांक घेवन आमी आमच्या देवा मुखार वयतले. कसली मिलाग आसूं तुमकां इम्पॉसिबल दिसता जायत भाव भयणांनो, फॉर गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. ह्या वेळार तुमचे कितेंय प्रॉब्लम आसूं, कितेंय डिफिकल्टी आसूं तुमच्या लायफाची, तुमकां ह्या वेळार दिसता जायत कशें घडोवन येतलें, तें चिंतिनाकाय कशें घडोवन येतलें. हें चिंत म्हजो देव म्हाज्या खातीर सगळें करून गेला आनी तेणेन सांगलां तूं जेजू क्रिस्तान कंप्लीट आसा. हे भासवणी देवान म्हाजेर केल्या, हांव ती मानता आनी हांव कंप्लीट आसा. सगळ्या बेसांवांनी भरलेलो आसा आनी म्हाजी सगळीं बेसांव म्हाज्या लागीं आसात म्हणून हांव देवाक आर्गां आनी महिमा दिता. आनी तुमची प्रॉब्लम तुमी पळयतले कशें सॉल्व जाता पळय. सर्गीच्या बापा ह्या वेळा खातीर तुका आर्गां आनी महिमा दिता. जेजू तुज्या उतर आमी आयज शिकल्या. सासनीक जिवीत कितें पळय तें आमी शिकल्या. जाणवाय आमकां थोडी आसली, आतां तुवें आमकां आनीक जाणवाय दिल्या. देवा तूं आमचेशीन उलोवंक सोदता. आनी ह्या वेळार सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्म्या ह्या वेळार आमी उलयता तुजेशी. आमचे आटे विटे, आमचे त्रास, आमचे दोंगर जे आसात ह्या वेळार तुज्या हाजिरीन आमी आसा. आनी तुजें उतर म्हणटा साम्स 97:5 सगळे दोंगर ह्याच वेळार मेणा भाशेन गोवन गेल्या म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. तुजें उतर जावन आसा भासावणी,
आनी तुजें उतर उलोवन देवा आमी तुज्या मुखार येयल्या, तुजें उतर घेवन तुज्या मुखार येयल्या आनी तुजें उतर आमी आपणायता आनी आमचें बेसांव करून घेता. जेजू जेन्ना त्या तूं खुर्सार गेलोय त्या खुर्सार सान तुवें म्हटलें संपंतलें, इट इज फिनिश्ड. म्हणचें आनीक करपाचें कांय ना. आमच्या आत्म्यान तुवें सगळें घातलेलें आसा. ह्या वेळार आमच्या आत्म्यान जें तुवें घातलाय जेजू, ह्या वेळार आमी तें मानून घेता आनी पवित्र आत्म्यान जें आमकां गरज आसा तें आमचे कुडीन हाडून दिलां म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. ह्या वेळार पेकोणेचो टायम जावन आसा. जेजू ह्या वेळार तुका सांगता, ज्या दिसा त्या खुर्सार हांव उमकोत आलो, हांवें जो सगळो मार खाल्लेलो, म्हाज्या गायांनी तुका पेकोणी दिवपाक हांवें तो खाल्लेलो आसा. आनी ही पेकोणी हांवें तुज्या आत्म्यान घातलेली आसा. उलो मार आनी ती तुज्या कुडीन लागू कर. आनी पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या भितर देवाचो आत्मो, आमच्या भितर देव, आनी ही आमच्या आत्म्यान जी पेकोणी घातल्या आनी तुका आमकां धाडला आनी सील केला, ही आतां आमच्या भितर पेकोणी आसा, ती आमच्या कुडीन लागू कर म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी ह्याच वेळार पेकोणी हे तुजे परचेचेर हांव उलयतां. स्पिरिच्युअल पेकोणी, फायनान्शियल पेकोणी आनी फिजिकल पेकोणी तुजे परचेचेर तुज्या नांवान हांव उलयतां जेजू. आनी तुजें उतर जालें आसा खरें. तुजें उतर म्हणटा, द वर्ड दॅट आय हॅव स्पोकन शॅल नॉट गो वॉइड, इट शॅल परफॉर्म and always come to pass. Psalms 89:34 म्हणटा, my covenant I will not break, the word that I have spoken I will not alter. तूं उतर उलयला ते ह्याच वेळार पवित्र आत्म्यान घडून येयल्या म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. सगळ्या बेसावान तुवें तुजे परजेक भरल्याय म्हणून देवा तुका आर्गां आनी महिमा दिता. कसलेय पेकोणीक लागून कसले तेंचे प्रॉब्लेम घेवन येयल्ली ह्या वेळार जेजू सुबामपणी रिस्टोर जावन कंप्लीट जेजू क्रिस्तान कंप्लीट जावन ती घरा वयता म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. हे आमी मागणे करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीसस.